जीजस सडकीचे पापा आमी तुका आयच्या दिसा पासत हे वेळा पासत तुका आमी आर्गां दिता हे जाग्या पासत आनी तुवें आमकां जोण एकल्याक नांवान आपयल्या पासत आनी तुका दिनवासता हे वेळाक कित्याक आयचो वेळ हो आयचो दीस जायत्या जाणांचो संडे म्हूण तुका मजा मारपाचो पूण तुवें आमकां तुज्या मुखार बसोन तूं जें शिकोवंक सोदता आमकां जें कितें आमी संवसारी जिविताचेर जैत व्हरोंक जाय ते उतराचेर ती उतरां आमकां तूं शिकयताय जेजू कशें आमी ह्या संवसारान रावून ओतम्यान कशीं जिवंक जाय तुज्या उतरान आमी कशीं जिवंक जाय तें उतर दिश्टी पडना तें आमकां तूं सदांच कोणाच्या कोणातल्या तोंडानसून शिकयताय म्हणून बापा हें जीव हें उतर आनी तें आमकां सगळ्यांक जीव वाडटा आनी तेजे वरवीं आमकां स्वतंत्र जाता आमी फक्त तुज्या उतरानूच म्हणून बापा आमी तुका आर्गां आनी दिनवासता ह्या वेळा पासत आनी हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन आमेन आमी सगळीं आशिर्वादीत आहा न्हू सगळीं सगळीं देवाच्या आशिर्वादान भरलेलीं आसा आशिर्वाद म्हणजे कितें आमी वाडत चडत आनी सगळ्याक फाकरूंक जाय आमी आनी राज चलोवंक जाय पृथ्वीचेर म्हणजे तेन्ना आमी जेन्ना आशिर्वादीत म्हणटा न्हू तेन्ना आमी हें उडास चलोवंक जाय आमकां कित्याक देवान संवसारान धाडल्या कित्याक आमकां आशिर्वादीत करून धाडल्या देव म्हणटा कितें आमकां सगळ्या आशिर्वादाच्या देण्यान ब्लेसींग देवान आमकां दिलेलें आसा सगळें ब्लेस केला बिफोर द फावंडेशन ऑफ द अर्थ गॉड हॅज ब्लेस अस बिफोर द फावंडेशन ऑफ द अर्थ सो देवान आमकां पयलींच आशिर्वादीत केला संवसार रचने पयलीं सगळें आमकां देणें देवान दिलेलें आसा मल्टिप्लाय फ्रुटफूल सबड्यू डॉमिनियन्स आमकां देवान दिलेलें आसा आमी तो यूज करपाक जाय आमी हितून आमी चिंतूंक जाय आशिर्वाद म्हटल्यार म्हणटून कसलो आशिर्वाद संवसारानूय आशिर्वाद दिता न्हू आमकां पूण तें मिनींग नासता पूण हो देवाचो आशिर्वाद आमी म्हणटा तेका मिनींग आसा कळ्ळें थँक्यू जीजस आयज आमी पळोवया Matthew 19. Thank you, Jesus. Praise you. कितें म्हणटा तें आपले गिरेस्तकायेक लागून तो गिरेस्त तोडणार 16 आपले गिरेस्तकायेक लागून एक गिरेस्त तोडणाटो साशणीक जिविताची वाट सोडून दिता कितें टॉपीक म्हणटा आमकां एक गिरेस्त तोडणाटो सारको गिरेस आसलो साशणीक जिवीत जोडून घेवचें सोडून तो वयता कित्याक ते गिरेस्तकायेक लागून तो गिरेस्तकायेचो हें करतालो तोडणाटो साशणीक जिविताची वाट सोडून वयता कित्याक गिरेस्तकायेक लागून we are teaching today, we are learning today the one young rich man, he came to Jesus because of the grace, because of the wealth he cannot go to the internal life. He just left because of he cannot left that wealth. He was very rich person, came to Jesus. This is a topic. Now we going to start. आनी अवचित लागीं येवन कोण एकल्यान तेका विचारलें गुरुजी म्हाका साशणीक जिवीत मेळच्या खातीर हांवें कितें बरें करूंक जाय आनी ताणें जाप दिवन सांगलें पळया कितें म्हणटा तो अवचित लागीं येयलो जेजूशी या इंग्लिशीन वाच न्हू कोणी English Bible 19:16 Someone came to Jesus with this
Teacher, what good deed must I do to have eternal life? The one man with the richest man came to Jesus and asked Jesus, "What will I do to get an eternal life?" Eternal life. What is the meaning of eternal life? Eternal life? Huh? शाश्वत जीवित मुझे कितें? Huh? No, the true gods. We can see in John 17:3. John 17:3. Yeah. What is eternal life? शाश्वत जीवित मुझे कितें? ते आमकां कळटलें शाश्वत जीवित. John 17:3. Yeah. And this is the way to have eternal life. This is the way to have eternal life. To know you. What Konkani was? Konkani. Jesus. To know the one you sent him, the true God, who is Jesus. Jesus. To knowing the true God, that's Jesus. That is a eternal life. शाश्वत जीवित म्हणजे कितें? खरें देवाक वळखून घेवप, कोणी धाडला पळय तेका, तेजे वचून. कोण तो आता शाश्वत जीवित? जेजू. शाश्वत जीवित म्हणजे eternal life means knowing the true God, that is Jesus. Yeah. So What is the thing that reference? John 17:3. What 17:3? John. Yeah. मागीर तेका जेजून आनी जेजून तेणे जाप दिवन तेका सांगले, बरे विशयी म्हाज्या लागीं कितें विचारता? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिविताचे भितर सोरोंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. तो म्हणटा तेका बरो म्हणटा. कोणाक आतां? जेजूक म्हणटा बरें ते सांग. जेजू म्हणटा तूं आपणाक कित्याक बरें ते विशय विचारता? कित्याक आपूण एकलोच बरो कोण आसा संवसारांत? जेजू आपणाक पासून बरो म्हणिना, बापाक म्हणटा एकलोच आसा. आपुणूय न्हू म्हणटा बरो. आतां आमकां कितल्या जाणांनी बरें म्हणूंक जाय न्हू? नाका म्हणूंक जाय न्हू? आमकां राग येना? कोणी बरें म्हणूंक ना जाल्यार आमकां राग येना? आतां जेजू कितें म्हणटा? बरो एकलोच आहा. आपूण न्हू म्हणटा तो बरो. पळय वाच. बरो म्हटलेलो म्हजे लागीं कित्याक विचार? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितांत भितर स्वता जाल्यार आज्ञा सांबाळ म्हणटा. बरो तो एकलोच. एकलोच कोण? देवाक म्हणटा. आपूण म्हणिना तो. आनी आमी सगळ्यो गोत आमकां बरेंच म्हणूंक जाय. हांव बरेंच. आनी म्हाका जर कोणी बरें म्हणूंक ना जाल्यार वायट दिसता. म्हणजे आतां बरो तो जेजू कितें म्हणटा? बरो तो एकलोच देव. आमी आमकां बरें म्हणटा जाल्यार आमी कोणाची सुवात घेता? देवाची सुवात घेता न्हू. देव म्हणटा बरो एकलोच आसा. आमी जर आमकां जिवितान आमचे बरो बरो म्हणटा जाल्यार आमी कोणाची सुवात घेता? देवाची सुवात घेता. आनी ती देवाची पातकी न्हू. पातकी आसली, पोसली आसली. आदमा वरवीं आमी पातकान बुडलेली, पूण आमी आतां आमकां जेजून खुर्सार आमची सगळी पातकां कुडीचेर उबारून येयली. वतलो न्हू, हेली ऑलरेडी, म्हणून आमी पातकी न्हू आतां. कित्याक जेजू वरवीं आमचे उद्देशी न्हू, पूण जेजू वरवीं आमी आतां पातकी न्हू. कळटा न्हू? पातकी आमी आमी इवन आमी बरी जेजू वरवीं आमी बरी म्हणूं येता, पूण आमचे वस्तुकी आमी बरी न्हू. जेजू वरवीं आमी बरी जाली. द मॅन केम एंड सेड गुड. Good means whatever good. The Jesus said good is not coming from us. And only one is a good person is Heavenly Father. That's why we always heard from the people, we are the good. You done this good. You a good person. You are good. We want to hear that, no? If we not hear, we will get upset against them, no? When we say I am good, we are taking the place of Heavenly Father. Actually, we are not good. Through Jesus Christ, we are good. Even we are sinner. We were sinner. Because of Jesus, carry our sins on the cross, and He made us righteousness. Through Jesus Christ, we are not sinner.
We were sinner, but through Jesus has paid the price of our. That's why we are righteousness in Jesus Christ. Amen. We are righteousness now. आम्ही नीतिवान ना. पण आमचे उद्देशी नीतिवान न्हू. जेजू उद्देशी आम्ही नीतिवान. आम्ही केन्नाच म्हणूंक जायना. Righteousness, yeah. I will explain it later. बाद में बताऊं ती. कितें सांगलें तेका फक्त तू एकूच काम कर आज्ञा सांबाळ. आज्ञा कसली? आज्ञा कितें? बरं आज्ञा मोजेसा वरवीं 10 कमांडमेंट दिले न्हू आमकां. आज्ञा दिले न्हू. कितले दिले? 10. तितूंतले भितरले थोडे तेणी सांगले. मागीर सांगया. सो 10 कमांडमेंट मोजेसा वरवीं दिल्लेले आमकां. कित्याक आमी ते पाळूंक जाय आसले. पूण कोणा कडेन तरी पाळूंक जाल्या ते 10 कमांडमेंट पाळूंक जाल्या ना. पूण हो तरणाटो कितें सांगता पळय. खरें सांगताले पळय तुमी. पळय तेन्ना तेका तेन्ना तेणी विचारले. त्यो जेजून ते म्हटले ह्यो जिवेशी मारूं न्हय, पोदवार करूं न्हय, चोरी करूं न्हय, लोटी गोवाळ दिवं न्हय, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. हे आतां 10 कमांडमेंटाचे तेणी 5 कमांडमेंट दिलेले आसा. आनी तेका सांगता तो तरणाट्याक सांगता हे कमांडमेंटून पाळूंक जाय. तो कितें सांगता पळय त्या तरणाट्यान तेका म्हटलें ह्यो सगळ्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्या. आपण म्हणटा ह्यो सगळ्यो आज्ञा सांबाळल्या. आपल्या कोण्यांनी सांबाळूंक आमकां ओरल एग्जामीक आमी पास जाताले न्ही स्कुलान. ओरल एग्जामीक पास जायनासले आमी. 10 ते 9 तरी घेतालीच आमी ओरलीन न्हू. तशें आतां हो ओरलीन सांगता आपूण ह्यो सगळ्यो आज्ञा पाळटाले सांबाळल्या. एक्चुअली हे मनशा कडेन सांबाळूंक जायना म्हणून सेवियर जेजू येयलो आमचे काळ. हे जर कमांडमेंट आमी पाळलेले सारके जाल्यार जेजू घेवपाची गरज नासली. हो तरणाटो आतां खरें सांगता? खरें सांगता ना. मनशा कडेन जायना. आतां तूं विचार पळय जाता आवय बापायक मान दिवं सगळो गोत. चोरी करूंक जायना, खोटी गोवाळ जेजू वरवीं जाता. तेका लागून जेजू येयलो न्हू संवसाराक. आमकां हे जायना आमचेशी म्हणून आमकां शिकोवंक येयलो न्हू तो. एक्चुअली हे 10 कमांडमेंट पाळूंक जायना म्हणून जेजू येयला. एकामेकाचो मोग करूंक जाता आमकां? करतली मातसो गोत. मातशें परत केलें परत तोच म्हणटले आसूं जाता मोग करूंक कोणाक तरी. तुजो मोग करता तो तूं पेल्याचो मोग कर म्हणटा. जाता सोंपें? इवन आमकां पासून एकदां आमी पडटा. व्हडान बसून आसलें ताका लागून कंटिन्यू आसूंक जाय देवाच्या उतरान. तेन्नाच न्हू देवान कितें सांगलां तें करपाक जाता. ओके. सो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. त्या तरणाट्यान तेका म्हटलें हे सगळ्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्या. कित्याक हो तरणाटो आतां मागीर आतां तेका जेजू कितें सांगता फुडें पळय. म्हाका कितें आजून उणें आसा आनी तो जाता तरी हे कमांडमेंट आपूण पाळटा आनीक हांवें कितें करूंक जाय हे साशणीक जिवीत जोडून घेवच्या खातीर. साशणीक जिवीत आमकां हांगाच थोडी म्हणटा साशणीक जिवीत मरण म्हणटा. ना आमी हांगाच साशणीक जिवीत भोगचें. जेजून तेका सांगलें तुका संपूर्ण जावचे कशें आसा जाल्यार वच तुजे लागीं आसा तितलें विकून गरिबांक दी आनी स्वर्गार तुजो थावो मेळटलो. त्या मागीर म्हज्या फाटल्यान यो. कितें सांगता त्या तरणाट्याक? तेजे कडेन तो खूब गिरेस्त न्हू. पयलीं टॉपीक घाला गिरेस्त तरणाटो तो. तेजी गिरेस्तकाय खूब आसली. तेका सांगता ती गिरेस्तकाय तूं सोडून दी आनी तुका तुजे कडेन आसा एक म्हणटा सगळें आनी तूं गरिबांक दी म्हणटा. पयशे गरिबांक दी.
गरिबांक म्हणजे तूं दी तुजें बरेपण आनी तूं मागीर म्हजो पाटलाव कर म्हणटा मागीर तुका साश्रीक जिवीत मेळटलें म्हणजे खरें देवाची तुका वळख मेळटली कोण तो. पूण तो तरणाटो कितें करता काय पूण हें उतर एकदम तो कठीण खोती बरीच जावन गेलो तर तेका पुस्कोय गिरेस्तकाय आसली. हे तेका जांगना ही गिरेस्तकाय तेका सोडून दिवंक जेजूचो पाटलाव करपाक जांगना. तेका खबर ना न्हू फॉर्म्युला एक आसा न्हू आमकां खबर आसा एक सिस्टम आसा एक फॉर्म्युला आसा आमी दिले म्हणटकूच कितें जाता मल्टिप्लाय जाता न्हू आमचे परत येता. तेका बाबड्याक खबर नासली जशी आमकां खबर नासली. आमी आदीं कितें करतालीं दी म्हटलें कोणाकू आनी कोणी गरीब येयलो जाल्यार आमी सारकें कितें कमी नाका तें काडून दितालीं न्हू ना कित्याक आमकां खबर नासली दिल्यार आमकां परत भरपूर मेळटात. बेश्टें मेळना दामून चेपून हालोवन वता सुयेन भरलेले देव मनीस आमचे देव मनशांक धाडटा आनी वटेन ही आमकां खबर नासली समजीक न्हू. तशी हे तरणाट्याकूय खबर ना पूण तरणाटो खोती बरीच जालो आनी परत गेलो. आनी बायबलान पळयशी जाल्यार जेजू कडेन कोण येयल्ले न्हू परते वचोंक ना सगळे पेकोणी घेवन गेल्ले न्यू टेस्टिमेंटान सगळ्यांक कितें जाय न्हू ते घेवन गेल्ले. हो तरणाटो कित्याक परत गेलो तेणी जेजू कितें सांगता ते आयकूंक ना. आमी तशीच करतालीं न्हू पयलीं आनी आमी मागीर रिणान आसा गरीब आमचे कडेन कांय ना कित्याक आमकां ही फॉर्म्युला खबर ना. ही फॉर्म्युला जेन्ना ब्रदर जॉन्सन शिकयतालो तो आजुनूय शिकयता आमकां आजुनूय आमी शिकता. एकदां न्हू हे ग्रेसीचे ग्रेस दिता तो ग्रेस वी आर फेव पयलेच खेपा कोणाक खबर ना ती दी आनी तुका देव दितलो आनी तो न्हू एक ग्रेस म्हणजे देवान ऑलरेडी आमकां दिलेली आसा कृपा. एफिजन 2:8 देवान आमकां आमी सेव जाल्यार फक्त देवाचे कृपेन आनी आमच्या भावार्थान वी सेव बाय थ्रू फेथ ग्रेस थ्रू फेथ नॉट बाय ग्रेस ओन्ली थ्रू फेथ. आमी फक्त कृपेनूच न्हू पूण आमच्या भावार्था वरवीं आमी साल्वार जाल्या हें आमकां खबर ना. आनी तो फस्टूच न्हू 500 नोट काडली न्हू ही घेयात ही तुमकां दिवंक येयला म्हणून अशी 500 नोट टेक दीस आनी कोणूच आमी कितें म्हणटा आमी उठाना कित्याक आमकां ती फॉर्म्युला काय खबर ना दी आनी आमकां ग्रेस देवान ऑलरेडी करून दवरलेले आमी वचोन ती घेवपाक जाय आमकां खबर ना कोणाकूच खबर ना. आमी बसले आनी पळयता तो परत म्हणटा ही 500ची नोट तुमका घेया आनी व्हरात या आनी व्हरात पळय या आनी व्हरात. देवूय आमकां म्हणटा आपणें सगळें करून दवरलां तें या आनी घेयात ग्रेस कृपा पूण तरी आमी उठ्या करून दवरलां तें समजो आमी उठोवूच ना. खूब खाराशेच जाले 2-3 ना जाले कितले फार आमी पळोवन तरी उठाना. आतां सोलापूर बसून लोक कोणूच उठाना. आतां थेंब केल्ले तेणी 3 500 नोटी हाडलेल्यो आनी लास्ट म्हटलें कितें जाणा कोणें उठपाचें आमी आतां उठच्या पयलींच कळ्ळें न्हू कोणा आमी पयलीं तांकां पोस्ट केलो वचा म्हणून दोगां तिगां वचा घ्या तुमचें म्हणून कित्याक आमकां खबर ना ही ग्रेस पळय देवान आमकां करून दवरलेली आमी वचोन घेवंक जाय. आतां ह्या तरणाट्यान ग्रेस आसली देवाची तेणी तो दिवन सगळें विकून तो येयल्लो जाल्यार देवाचें सगळें तेका परत दामून चेपून हालोवन मेळटलें आसलें न्हू कितलें मेळटलें आसलें न्हू. गिरेस्त तरणाटो तो तेजे कडेन कितली गिरेस्त काय आसली तेणी विकून तर गरिबांक दिल्यार कितलें मेळटलें आसलें परत न्हू. ही आमकां ग्रेस ही कृपा आमकां खबर ना. हे वचन आमकां हे देवाचें उतर आमकां कांयच खबर ना दी आनी तुमकां दितलें. आनी तो आनीक एग्जाम्पल दिता एक म्हणटा 10 रुपया आहा आतां आमचेशी 10 रुपया आसा तो 10 रुपया आमी 7 रुपया स्पेंड केले कितले उरले आमचेशी हे आमी स्कुलान शिकल्या हे आमी खंय शिकल्या स्कुलान. पूण देवाच्या राज्यान कितें म्हणटा मल्टिप्लाय म्हणटा न्हू 3 कशें उरतले आमकां आतां 7 रुपया स्पेंड केले 10 7 रुपया स्पेंड केले आनी गरिबांक कितें बटाटो वडो कितें दिलो पाव बिनांनी. आतां म्हाजे कडेन कितले उरले काय म्हणटा देवाच्या राज्यान म्हाजे कडेन 7,000 मल्टिप्लाय जाले म्हाजेशी. ते आमकां फॉर्म्युला खबर ना न्हू हे जाणा आजून पासून जाणा हे ब्रादर शिकयता ना आमकां पवित्र आत्म्यान शिकयलें आमी दिल्यार आमचें कितें जातालें कंजूस कित्याक आमी शिकोवनूच तो येयला न्हू. आमी ल्हानपणासून कितें येयला हांव तो दीत म्हाज्या भितर कमी जालें न्हू 7 रुपया गेले 3 रुपयाच उरले म्हणजे
ते हिशोब घेऊन आम्ही अजूनही जेयता जेना पूण देवाच्या राज्यान कितें आहा तें आमकां खबर ना. देवान आमकां ही कृपा ग्रेस. आतां आमी काजाराक वयता, कोण तरी गेल्या काजाराक जेवण आसता, आमी बसता आनी इन द नेम ऑफ जीजस प्लेटीन कितें यो आनी म्हणटा आमी, काय आमकां वयचें पडलें थंयसर? वयचें पडलें न्हू आनी घेवचें पडलें. तें ग्रेस आमकां फुकट दवरलेली आसा. फुकट न्हू जेवण कोण पे करता? काजाराक वचून कोण पयशे दिता आनी जेवण घेता? फुकट न्हू. तशेंच हे देवाच्या राज्यानूय आमकां ही ग्रेस दवरलेली आसा. सगळी जशी हे कसो, पूण आमी ते खुर्चे वयली ब्रदर म्हणटा रॉकिंग चेअर, एकदां म्हणटा एक म्हणटा रॉकिंग चेअरार बसोन ती उठोवंक सोदिना. ते रॉकिंग चेअरा वयले आमी उठोवंक जाय. जी ग्रेस आतां हांगा कृपा दवरल्या ती घेवंक जाय आमी वचोन. आमी इन द नेम ऑफ जीजस म्हाजे कडेन यो म्हणटा ती प्लेट पिडून बरोवन जेवण येवचें ना न्हू. येतलें जेवण आमकां वयचें पडलें आनी कितें जाय तें आमकां घेवचें पडलें न्हू. खूब आसता कितें कितें न्हू. काजाराक गेले जाल्यार खूब कितें कितें आसता. थोडी मटन खायना, कोण चिकन खायना, कोण आनी कितें खायना, पूण आपणाक जाय वचून तें कितें घेवपाक जाय. तशेंच आमच्या ह्या देवाच्या राज्यानूय न्हू आमकां कितें जाय तें आमी घेवंक जाय. We were explaining about the grace. Grace means God has already done. Already done. We want to just go and take whatever we want from this. It's written. We want to take that. As we go for the party, marriage party, what we do? Sit one place, and we say, in the name of Jesus, whatever we want on the plate is coming. No. We want to get up and go to the where is the food is kept. We want to go and take whatever we want. Same way, God has given us everything. Everything. This is a grace. Through faith, we want to take this. And then we have whatever we need. तशें आमी काजाराक गेले जाल्यार आमकां सगळें मेळटा न्हू. कितें घेतलें जाल्यार कितें आमकां फुकट. तशें ग्रेसूय आमकां फुकट. इट इज अ ग्रेस इज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड. तो एक काजाराक जेवण आसता न्हू तें फ्री. तशेंच आमकां ही देवाची ग्रेस म्हणटा. देवान पळय कितें करून दवरलेलें आहा तें सगळें फुकट दवरलेलें आसा. आमकां कितें कोणाकूच पे करूंक जायना. तुका पे करूंक जाय? कित्याकूय जाल्यार तुका पे करून हिलींग घेवंक जाय? कोण तरी पे करून हे केला? कोण तरी पयशे दिल्या म्हाका हे पे कोणी जाय, म्हाका डिलिव्हरन्स जाय. पूण आतां खूब जाण कित्याक जेजून ऑलरेडी बरयलेलें आसा म्हज्या नांवान जायते प्रवादी येतले, 14 प्रवादी येतले. तेका लागून आमी चतूर रावंक जाय. आतां जेजून सांगला फुकट म्हणून आमकां थोडे कितें म्हणटा डिलिव्हरन्साक तुका इतले पयशे जाय. आयकला कोणी? आयकला? डिलिव्हरन्स तुका जाय जाल्यार तुका इतले पे करचे पडटले. एक्चुअली इट इज फ्री गिफ्ट. आमकां खबर ना. वी डोंट नो दॅट इज अ फ्री गिफ्ट. दॅट्स वाय वी आर प्रेयिंग. नो. आतां हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी बसून पळयलेलें आसा. आमकां एका जाग्याचेर न्हू एका हॉस्पिटलान आमकांय तो रिक्वेस्ट आसलो जेन्ना न्यू क्रिएशन आसलें आनी तो डिप्रेशन आसलो. डिप्रेशन आमी आतां ताका कितें लागलें तें खबर ना. पूण आमकां आपयलें तेंच्यांनी. आमी वयच्या पयलीं एक ब्रदर येयल्लो पास्टर. तो डिलिव्हरन्स केलें. आमी नको तेणें डिलिव्हरन्स केलें कित्याक आमी भायर बसून तेजें आयकूंक ना. तेजें डिलिव्हरन्स केलें आनी 4000 कितले 500 कितें ताका पे केलो तेणी. पयलीं सांगलें ताका डिलिव्हरन्स पे करता म्हणून. एक्चुअली सगळें आमकां फ्री न्हू. आमकां समजुनी ना न्हू. मागीर आमी पिशी खंय कोणी कितें सांगलें काडले पयशे दिले. पूण आमी जर जाणा जाल्यार आमी दिवंक शकना न्हू. जेतून ताका लागून सांगलेलें आहा म्हज्या नांवान जायते जाण येतले. ताका लागून आमकां हें देवाचें उतर शिकोवंक जाय. कोण शिकयता न्हू तें आमी शिकोवन घेवंक जाय. आमकां जर वाचूंक येना जाल्यार आमकां कळना जाल्यार कोण तरी पवित्र आत्मो कोणाच्या तरी तोंडानसून उलयता. मागीर आमी गेली. आमी डिलिव्हरन्स आमचें कितें डिलिव्हरन्स फक्त देवाचें उतर तूं उलय. आमी चडशें हात धरताच केन्ना जाय तेन्नाच कमांड करता जाता. पूण आमी तो शिकयता न्हू. आमचो JCLM टीम दुसऱ्यांक शिकयता. जशें केटरिंग बीन रांदूंक शिकयता तशें आमी तुमकां स्वता आमचो ब्रदरा वचून आमी शिकलेलीं आसा. आमी न्हू आमचो पवित्र आत्मो तुमकां शिकयता रांदूंक कशें जाय. तुमकां शिकयता तुमच्या सेल्फ डिपेंडंट रावच्या खातीर. JCLMच्या टिचिंगाचेर न्हू सगळीं घरा बसून हिलींग घेतलेलें आसा. कित्याक
आतां आमी टेस्टिमनी आयकोता देसेलामाचेर न्हू कितलीं जाणां ब्रदरीक मेळोकूच ना फक्त ते सिडीचेर आयकोन कित्याक ब्रदर न्हू एकूच प्रिचर हांव आदीक न्हू म्हाज्या लायफान हांवें पळयला तो दुसऱ्यांक शिकयता तो आपणाचेर डिपेंड रावंक शिकयना तो तुमी शिका म्हणटा जे बायबलान कितें आसा जी ग्रेस देवान करून दवरलेली आसा ही कृपा ती आमकां फुकट करून दवरलेली ती कशी घेवंक जायी ते आमकां तो सदांच शिकयता आनी शिकोवंक ना 500 कशें शिकयलें तेणी ही ग्रेस देवाची कृपा जी 500 रुपया घेवन तो घे म्हणटालो आमी कोणूच उठोवंक ना आमकां खबर ना म्हणून न्हू तसो तो शिकयता ही जी कृपा जी करून दवरलेली आसा ती आमी कशी वचोन घेवंक जाय कोणाक खबर आहा न्हू शिकयता तो आं आतां आमकां आमी पयलीं वयतालीं खूब पयलीं पूण आमकां तेंचेर डिपेंड रावताले आमी ते हात धरून मागणें केलें वायट न्हू बरें आहा तेन्ना आमी बरीं जातलीं असो आमचो फोकस आसलो आतां आमकां कितें जालें आमी हें शिकलीं घरा कडेन आमी शिकलीं हें देवाचें उतर कितें आसा ही ग्रेस ही कृपा कितें आसा ती आमी शिकलीं आनी आमीच आमकां हिलींग करपाक लागलीं पयलीं आमी आमकां प्रॅक्टीस केली मागीर आमी रिच आवट करपाक लागलीं दुसऱ्यांक आमकां जर बरें दिता हो जेजू दुसऱ्यांकूय दिला ऑलरेडी न्हू सगळ्यांक पेकोणी आहा न्हू कोणाक स्पेशल आहा कोण देवाच्या राज्यान कोणाक स्पेशल पेकोणी दिल्या ना न्हू सगळ्यांक पेकोणी दिलेली आसा ती सगळ्यांनी वचोन आनी ती पेकोणी सगळ्यांक गिफ्ट सगळ्यांक फ्री दिलेले आसा ते वचोन आमी फक्त घेवंक जाय वाचूंक जाय ते क्लेम करूंक जाय उलोवंक जाय कालचे आमी संडे शिकताले कित्याक उलोवंक जाय ते आमी न्हू कित्याक आमी उलोवन घेवंक जाय आमकां कित्याक मेळना देवान करून दवरलेल्या देवानूय न्हू संवसार कसो रचलो जेनेसीस 1, 2, 3 म्हणटा न्हू आकार देवाच्या मुखारूय प्रॉब्लेम असले आकार सगळो काळोखान बुडलेलो समोर आकार नासलेलो सारको आनी थंय उजवाड जावपाचे कांय सिम्पटम नासले आं पूण देवान उलयले आनी थंय पवित्र आत्मा आसलो भोंवताडो घालतलो म्हणटालो न्हू पवित्र आत्मा थंय आसलो पूण पवित्र आत्मा आसलो जाल्यार काम कित्याक करिनासलो थंय उजवाड बीन कित्याक हाडूंक नासलो उलोवंक जाय आसलें न्हू कोणी तरी उतर उलोवंक जाय आसलें देवान उलयले उजवाड जा आनी रोखडोच कोणी केलो तो पवित्र आत्म्यान केलो न्हू तशेंच आमच्या जिवितान आमी उलोवंक जाय आमकांय पवित्र आत्मा आसा आमचेशी आसा आज बरी आसा आमचेशी सगळे आमी फक्त उलोवपाचें काम करूंक जाय बाकीचें काम पवित्र आत्मा करतलो देवान कितें केलें उलयले आतां जेजून मिलाग्री कशें केल्यो आतां कुड्डो येयलो कितें फू म्हटलें ना दिश्ट घे नजर घे हात वयर काड बरे आत्म्या भायर सर तो उलयलो आमी तेका लागून उलोवंक जाय आमी एक आमकां कितें जाता आमी कितें करता आमकां म्हणटा तूं मागणें कर हां बरी जातली म्हणटा न्हू काल एक भयण म्हणटाली तुमी मागणें करा आपूण कांय उलयना जातलें मागणें कर म्हणटा ती आपूण बरी जातली आमी मागणें करून तूं मास्टरूच बरें जातलें पूण तुवें देवान आमकां एकूच हे सिस्टम आसा देवा कडेन एक सिस्टम आसा न्हू उलोवन घेवपाचें आमी आमच्या जिविताचेर उलोवन घेवपाचें जें कितें देवान करून दवरलां तें आमी उलोवपाक जाय न्हू आतां आमी पेकोणी घेता कशी घेता उलयता न्हू कितें देवाचें उतर आनी आमकां धाकटो वायट बूक आसा ते आमी क्लेम करता आमचे आनी आमी बरें जाता न्हू हांव सांगता म्हाका न्हू हांगा हें जाल्लें अशें पुयो येयल्ल्यो आनी म्हाका खबर ना त्यो पुयो कसल्यो आनी खाज येता हांव फ्रेंडा कितें तेणी कितें लायलें घरा येयली खाज येता मागीर हें जाता म्हणून म्हाका मार्केटान ड्रेस दिल्ले कोणी ते चेंज करपाक जाय आसलें म्हाका म्हणून हांव मार्केटान गेली आनी म्हाजे नोंदणेची बाची आसली दोगांय गेली आमी हांवें म्हटलें हांव फर्मासीन वयता हें कितें म्हणजे युट्यूब घेता तेका लावपाक हांवें क्लेम केलें जेजूचें उतर बीन आतां म्हणटा तें आसा न्हू की फर्मासीन वच जाल्यार तो फर्मासकार पयलो हांव तुका मेडिसीन दिना
हांवें म्हणलें कितें तर तें मेडिसीन दिना कितें तर तें. तो म्हणूंक लागलो कितें तरी सर्पीन काय कितें ती रावंड जाता पळय ती. हांवें म्हटलें तूं दिना कित्याक दिना आनी दोतोरांक कळटलें डॉक्टराचें अशें रावंड जाता ती टच जाता कितें तरी आदलें म्हाका खबर ना सारकें. तो मागीर रिंग बॉम ना हें दुसरें तें रिंग बॉम न्हू. सो ते म्हणपाक लागलो तो आपूण तुका मेडिसीन कांय दिना. हांव म्हणलें कितें इतल्यान डॉक्टराचो एडवायस घेतल्या तुका आपूण कांय दिना तूं डॉक्टराचो एडवायस घेवन यो म्हणलें आपूण तुका येता. हांवें म्हटलें तो डॉक्टरांक कळटा कित्याक म्हाका मातशें खबर आसता तेणी कितें म्हटलें तें दोतोरांक कळना म्हणून. तो म्हणलो दोतोरांक कळटा म्हणलो ओके म्हटलें. हांव गेली घरा कडेन भयणीक सांगलें अशें सांगलां म्हणून. आमी मागणें केलें तूं जेजूच्या नांवान अर्दीच जालें अशें येयल्लें राव देवच्या नांवान तूं चोडची ना थंयच तूं मरतलें जेजूच्या नांवान अशें आमी मागणें केलें आनी तूं मात्तूय तूं फुडें वयची ना. आनी हांव सगळो दीस म्हणून हांवें म्हटलें हांव जाणा आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक म्हजेर कसलो अधिकार ना पण हांव उलयलें सैतानाक म्हजेर कसलो अधिकार ना मनीस रावली. पूण आतां फॅमिलीक तेका कळ्ळें न्हू पोवाचे भयणीक म्हजे तेजे वचून म्हाका म्हणलें फोटो मारून धाड कितें जाल्यार तें पळयता. त्या फोटो मारून धाड जाल्यार तें म्हणलें ना तूं झाडो घालूंकूच जाय. मागीर भयणीचो घोव म्हणलें ओके आमी घालया आमकां कांय हें ना तें किरी नाका आमी गेली. पूण म्हाजे कानान हें आसलें ब्लुटूथ आनी हांव टॉक आयकतालें. तो कितें सांगता म्हाका हांवें आयकोकूच ना कित्याक हांव जाणा न्हू हांव जेजूच्या गायांनी ऑलरेडी बरी जाल्या सारकी बरी जाल्या हांव आतां कित्याक बेश्टें हें करूं. तेणी म्हाका कितें सांगलें दुसरे फारा यो येताना कितें हाड खाली बाटली उदकाची आनी विक्साची बाटली खाली हांवें समाली भरलेली. आतां म्हाकाय खबर ना आनी तकली यूज करूंक ना भरलेली कित्याक जाय हेका. आनी म्हणूंक लागलो दुसरे दिसा ना सांजचे यो म्हणलें आमी संडे आसलो दुसरे दिसा संडे सकाळीं गेली आनी सांजचे यो तुजें तें खूब जालां तुका हें. हय ओके म्हटलें. सांजचें आमकां वास्को अशीच बायबल क्लास आसली आनी ते दिसा आमी न्यूली स्टार्ट केल्ली ना सेकेंड टायम आनी पयले दिसा वचोंक ना म्हणून तेंच्यांनी म्हाका म्हणून सांगलेलें दुसरे फारा तूं यो सिस्टर तूं यो सो आतां म्हाका कितें थंय वचोंक काय हांगा यो. हांवें म्हटलें ना हांवें ताका सांगलें म्हाका म्हटलें सांजचें कशेंच जायना आयज. तो म्हणलो आपणाक फाल्यां जायना बरें परवां येता म्हटलें हांव तो येवकूच जाय न्हू येता हांव कित्याक ऑलरेडी येयली न्हू हांव ऑलरेडी म्हाका पेखोणी मेवल्या म्हाका कित्याक तेजेर सारकें डिपेंड रावंक जाय. आमी डिपेंड रावना न्हू तेजेर डिपेंड रावंक जाय म्हाका ना न्हू. हांव गेली प्रेयराक गेली मांडे ट्यूजडे गेली. हांवें कितें केलें सगळें बोल्लेलें न्हू तेणी खाली हाड सांगलेलें. तो म्हणूंक लागलो म्हाका पयलो हें म्हणलें कित्याचेंच न्हू कितेंच आयकोन घेयना भयण आसली तूं हांगा यो गो म्हणूंक लागलो भयणीक. आनी भयणीक खूब कितें सांगलें तें बाटल्यो तेणी कितें आपणाचें काडलें हे वर घरा म्हणलें कित्याक हाडलां हांगा काय म्हणलें भरलेली बिसलेरी बाटली आपूण कितें घालून भितर काय म्हणलेलो आपणा कडेन काडल्यान दिलें. आनी कितें हांवें तें आयकोंक ना हांव तुका सांगूंक ना हांव टॉक आयकतालें म्हणून कितें सांगलें तेणी तें जर वखात हांव लायत ओ पियातूय दिसता तें पॉयजन कशें म्हाजें सगळीं आयदनां कोपरे सेपरेट दवरूंक जाय सगळें आनी तें म्हाका खबर ना हें म्हाका सांगूंक लागलें. हांवें म्हणलें तशें नाल्यार तें काडून भायर मार आमकां नाका तें आनी कित्याक रिक्स व्हडलें तुमकां कितें जालें जाल्यार म्हाजें वचून काडलें आनी भायर मारलें आमी लावकूच ना. आनी तें खरें न्हू आमी जेन्ना म्हटलेलें न्हू तूं जेजूच्या नांवान फुडें चडचें ना थंयच मरतलें तेन्नाच तें मेल्लें. आमी इवन तेंगेर गेल्लीं तेन्ना पासून तें मेल्लें. आनी तेणी कितें सांगलेलें म्हाका आतां जेन्ना आमी ट्यूजडे गेली न्हू तुका जेन्ना नुस्तें वो चिकन खावंक जाय तेन्ना तुका आपूण सांगतलो परते यो. आमी तेज्या पयलीं हांवें पयले दिसा चिकन खाल्लां सगळें खाल्लें नुस्तें बिस्तें म्हाका खबर ना न्हू. आनी आमगेर चडशीं आमीच न्हू जाणटी कोण आहा तांकां समजें कळटलें न्हू. आनी 4 दिसांनी म्हाका नोनीन फोन केलो आनी म्हणूंक लागलें तेका मगो नुस्तें बीन खा हांवें नुस्तें खावंक ना हें चिकन साठी बीन खावंक जायना म्हटलें कित्याक ऑलरेडी खाल्लें न्हू हांवें आनी मागीर वचोंक ना कित्याक ऑलरेडी जालें न्हू तेणी आपयलें केन्ना तुका नुस्तें खावंक जाय चिकन. पूण आमी एक बीनचें मेन कितें सांगता आमी उलोवन आमची पेखोणी घेवंक जाय उलोवन आमकां कितें जाय तें आमी घेवंक जाय कित्याक देवानूय उलोवनूच सगळो संवसार केलो
तसोच आमच्या जिवितान आमकां कितें जाय तें उलोवन जे कितें देवान करून दवरलां तें आमी उलोवन घेवपाक जाय. कळ्ळें? खूब जाणां म्हणटात तूं मागणें कर गो, पूण हांव मागणें केल्यार पावतलें? आनी हांव केन्ना मागणें करतलीं? म्हाका जेन्ना तुजो उडास येता तेन्नाच हांव मागणें करतलीं. सगळ्यो जर उडास करतलीं? जेन्ना म्हाका जर हांव मागणें करीत जाल्यार म्हाका दुखता म्हणटकूच म्हाका करचें पडलें न्हू परत परत. म्हाका दिसचें पडलें म्हाका करतलीं न्हू. आमचो इंटरनॅशनल रिट्रीट चालू आहा न्हू, थंय फादर एक सांगतालो तो खंय कितें करता, कोणीय तांकां सांगलें न्हू, आतां एक कॅन्सर आहा, आख्खी रात तेंच्या वांगडा देवाचें उतर म्हणटा, जेजूच्या गायांनी बरें जालें. आनी दुसरे दिसा रिपोर्ट खंय तेंचो नॉर्मल. उलयता म्हणटा तो आपूण तेंच्या वांगडा वचोन तेंच्या वांगडा उलयता. तेंचे आतां एक उलयता म्हणजे कितें देवाचें उतर तेच्या भितरली भिरांत काडटा. भिरांत दुबाव आसता न्हू, डॉक्टर रिपोर्टा वरवीं भिरांत येयलेली आसता न्हू, तो उलयता हें देवाचें उतर आयकून आयकून कितें येता भितर आमच्या भावार्थ येता. आनी भावार्थ येता म्हणटकूच आमच्या भितरलो सगळो राग दुबाव सगळें वयता न्हू. तसोच म्हणटा एक इंटरव्यू दिवपाचें आसा, ताका भिरांत भरलेलें. फादरी 12 काय कितें फोन केलो, तेंगेर केलो आनी तेच्या वांगडा तेणी उलयलें स्पिरीट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन इंटरव्यू गॉड फेवर. आनी सकाळी उठून तो इंटरव्यू बरें काम मेळ्ळें. ताका भिरांत येता काय विचारलें ना म्हणून लागलो, कित्याक जितलें देवाचें उतर उलयलें तेचे भितरली भिरांत सगळी गेली. ताका लागून आमी देवाचें उतर उलोवपाची गरज देवान आमकां करून दवरला. पूण आमच्या भितर भिरांत दुबाव आसा तो भायर सरोंक जाय जाल्यार आमी तें देवाचें उतर उलोवपाक जाय. कळटा? आमकां दिसता न्हू कित्याक उलोवंक जाय देवाचें उतर, देवान करून दवरला जाल्यार दिसता न्हू कित्याक उलोवंक जाय. पूण आमकां गरज आसा तें देवाचें उतर उलोवपाक. कित्याक आमकां दिसता ते वस्तूची आमकां रोखडीच भिरांत. डॉक्टर रिपोर्ट्स भिरांत ना आमचेशी. आवय हें खाल्ल्यार आमकां हें जातलें म्हूण सांगलां डॉक्टरान. पयलींच भिरांत येता न्हू, ते वस्तू पयलेच म्हणटकूच भिरांत भितर सरता. ती भिरांत भायर सरोंक जाय जाल्यार एकूच काम आसा, हें देवाचें उतर परत परत आमी उलोवंक जाय. आनी तो भावार्था वरवीं आमच्या जिवितान मिलाग्री जाता. कशें कित्यानूच आमच्या बायबलान पळोवशी जाल्यार जेजू आपणीन मिलाग केली म्हणिना खंयसरूच, हांवें तुका पेखोवणी दिली अशें म्हणिना. म्हणटा तुज्या युअर फेथ हॅज हील्ड यू, तुज्या भावार्था वरवीं तुका पेखोवणी मेळ्ळी न्हू. ताका लागून गरजेचें आमकां कितें आसा, आतां आमी कोण येता न्हू प्रेयराक, तेंच्यांनी कितें घेवन येवंक जाय, हेब्रू 11:6 म्हणटा 6 भावार्था विणे आमी देवाक मानवलेली जायना. ती कोण देवाशी येता तांकां एक भावार्थ आसूंक जाय. देव हांगा हाजीर आसा, तो आनी आमकां इनाम दितलो, कितें जाय तें आमकां तो दितलो. कित्याक तो हाजीर आसता जंय सुवातेर आमी वयता थंय. कित्याक तेजे उतर म्हणटा 2 3 आसा थंय आपूण हाजीर आसा. देव हाजीर आसा म्हणून आमी सोत मानून येवंक जाय. ह्या जाग्यार आमी वयता त्या जाग्यार देव हाजीर आसा, जेजू जागीर हाजीर आसा. आनी हांव कितें मागता, कितें म्हाका आवडटा, म्हाका कितें गरज आसा आयज म्हाज्या जिवितान, कितें म्हाका जाय तें म्हाका देवान ऑलरेडी दिलें. म्हणून असो आमी भावार्थ घेवन येवपाक जाय. कोण येयला भावार्थ घेवन? देवान आमकां ऑलरेडी दिलें म्हणून भावार्थ घेवन येयल्या. सो भावार्था वरवीं तुजें सगळें मेवलें जेजू म्हणटलो. फेथ हॅज मेड यू हील न्हू. Whenever we go to Jesus, we want to have faith. What is His done already? And when we go to Jesus, He is there. He is rewarded us wherever we go. Because He said, without faith, we cannot please our God. We must, those who are come to, impossible. Those who are come to Jesus, no, must have faith in His word of God. We have faith, everything we have faith. We say we have faith, we have faith. If we didn't have a word of God, that's not what God kind of faith. We have faith like a worldly faith.
If we have word of God, means faith come by Hearing and hearing the word of God. Romans 10:17. If we have word of God, then we have a faith like God's faith. No? If we have word of God. If there is no word of God and we say we have faith, it's not what God wants us to faith. Yeah? Whenever we go to Jesus, any church, any prayer service, we must have faith. आमचे कडेन आनी कितें ना जाल्यार जाता, पण आमचे कडेन भावार्थ आसोकूच जावो. आनी तो भावार्थ म्हणजे कितें? What is faith? corresponding to the message. Faith, they believe. Faith, unseen. Now, this afternoon, after 11:1. Now, this afternoon, the evidence which we not seen. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Evidence of we cannot see. We see what is written in the Bible. We can see, if example 1 Peter 2:24 say, by the wounds of Jesus we are healed. We see we are healed. We can see in our body. We have still symptom in our body, no? But we believing. Believing means actions corresponding to the message, what we say. If we say, by the wounds of Jesus, I am healed, so we must believe what I say. By faith. Even the pain is there, or even that we want to believe that because the faith is unseen. भावार्थ म्हणजे कितें? दानेल्ल्या भासाचेर आमी भरवसो दवरता आनी ते आमकां दिश्टी पडना. दिश्टी पडना, पूण आमी तेजे परिपूर्ण विश्वास खात्री दवरता की आमच्या भितर घडोवन येयलें म्हणून. हो भावार्थ, पूण दिश्टी पडना. आतां एग्जाम्पल 1-2 पेद्रू 2:24 म्हणटा, आमी जेजूच्या गायांनी बरे जाले. आमी दिसता जेजूच्या गायांनी बरी जाली, आमी दिसता. आमकां पेन आसा न्हू, आमकां दुखता, डॉक्टर रिपोर्ट उलयता आमचेशी, उलयता न्हू डॉक्टर रिपोर्ट्स, तुका हे आहा सिम्पटम्स. पूण आमी सोद मानता कित्याक जेजून ते देवाचे उतर बरोवन दवरलेले आसा, हे करून दवरलेली आसा, ही कृपा, ही ग्रेस. आमी तेजे सोद मानता की जेजूच्याच गायांनी हांव बरी जाली. हांव म्हणटाली न्हू जेजूच्या गायांनी बरी जाली, हांव जेजू क्रिस्ताचे खूण, हे सोमते मेले, हांवें कांयच तेका वखद लागना, फक्त देवाचे उतर उलयच रावली, रोजरी घेवन उलयच रावली. I am the body of Christ. Satan says, you have no power over me and no place in me. Hold it. It went off. Still I can see the mark there. But still I say I am healed. Now is not there. Before I can see, after that also there is a mark. But it was healed. Still I was saying, by the wounds of Jesus, I am completely healed. I am the body of Christ. Satan, you have no power and no place in me. No medicine. Nothing. So we want to believe what is written. What is written, already done. जे कितें बरोवन दवरलां सगळें करून दवरलेलें आसा, सगळें केलेलें आसा, संपापलें म्हणटा जेजू. It is finished. Yeah. Jesus says on the cross. Means it is already done. We want to just believe and thanks God. We will see. पुढे पळोवया आमी. गिरेस्कायेक सर्गीच्या राजान व्हडली आडखोड म्हणटा. गिरेस्काय न्हू, ही संवसाराची गिरेस्काय सर्गीच्या राजान वचपाक व्हडली म्हणटा न्ही आडखोड. आतां आमी म्हणटली आमकां गिरेस्काय नाका काय, आमी गिरेस्काय आसून सगळ्यांक दिवया, तशें ना. गिरेस्कायेक आमी लॉकडावन लावंक जायना आनी तेजेर पातयेवन जावंक जायना. ही गिरेस्कायच म्हाका सेट फ्री करतली. गिरेस्काय सेट फ्री करता पयशे कोणाचे? एक दुयेंस येयले पयशे हे करता, सेट फ्री करता. पण हे देवाचें उतर तुका सेट फ्री करता न्हू, स्वतंत्र करता न्हू, फक्त देवाचें उतर. कितें म्हणटा फुडें पळय. तेन्ना जेजून आपल्या सिसांक म्हटलें,
हांवें तुमकां सच सांगता, गिरेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यान भितर सरोंक कठीण जातलें. एक गिरेस्त मनीस न्हू, खूब गिरेस्तकाय आहा त्या मनशाक न्हू सर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक खूब कठीण जातलें. बायबल सांगता. आनी तो कसो कंपेर करता पळय गिरेस्त हेजे पळय. वय आनीक सांगता, एका गिरेस्त मनशाक सर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक सोडचे परस एका उंटाक त्या सुयेच्या बिरांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. सुय पळयला कोणी? सुय निडल पळयला? बुरोक केदो आसा तेजो? येदो आसा? उंट केदें आहा? कॅमल उंच आहा. आतां जेजू कितें म्हणटा, एका गिरेस्त मनशाक स्वर्गी राज्यान वचपाक इतलें कठीण, पूण ह्या उंटाक त्या सुयेच्या बिळान वचपाक सोंपें. इतलें सोंपें आहा हें. उंट केदें आनी सुयेचें बीळ केदें म्हटल्यार जेजू म्हणटा सोंपें. तशें गिरेस्त तरणाट्याक, गिरेस्त मनशाक, गिरेस्तकाय पळय आसा तेका स्वर्गा राज्यान वचपाक अदीक कठीण म्हणटा. आनी ते सुयेच्या बिळान इतल्या व्हडल्या उंटाक भितर वचपाक सोंपें. पळय कितलो कंपेर, कितलो डिफरंट आसा न्हू. हें आयकून तेजे शीस भोव थोडकले. तेणेन म्हटलें, अशें जाल्यार कोणाक म्हणून तारण मेळटलें. जेजून तेचे नदर मारून म्हटलें, मनशा कडेन जायना, पूण ते देवा लागीं सगळें जाता. आतां तरणाट हे तेजे शीस आसलें न्हू. शीस म्हण आतां थोडकले. आतां जर स्वर्गार वचपाक कोण तरी वयतलो, कोणाक तारण मेळटलें? जेजू म्हणटा गिरेस्त मनशाक स्वर्गार वचपाक खूब कठीण, पूण एका उंटाक कंपेर करता. आतां शीस सारकें थोडकता. उंटाक येदो व्हडलो उंट सुयेन वचूं येता. आतां मनशाचें कितें जातलें? जेजू म्हणटा जे मनशाची जायना तें देवा कडेन सगळें जाता. म्हाजें हें सांगता, हांवूय जाल्या न्हू. म्हाका कोणी पयलीं सांगलेलें न्हू. हांव जे सगळें म्हाजे कडेन गिरेस्तकाय आसलें आनी म्हाजें हेल्थूय बरें आसलें जाल्यार हांव जेजूशी येवची नासली. हें सारकें कठीण आसलें. कित्याक आमी ज्या टायमाचेर आमी पळय वाडटालीं तेन्ना आमकां सगळीं जाणां म्हणटालीं जेजू क्रिस्तांव पासत मेला आनी तो क्रिस्तांवांचो देव. हें आमकां सगळ्यांक खबर आसली. अंग्रेजी का बाबा, फॉरेनर का देव? फॉरेनर. खूब जाणां फॉरेनराचो देव. आनी हांव जाल्यार आतां चिंता, हांव जाल्यार वयचीच नासली. म्हाजे कडेन सगळें आसलें आनी कोणी म्हाका सांगलेलें हें येता तुका येता, हांव वयची नासली. कित्याक तेन्ना आमकां शिकयलें, आमकां त्या हितून भावार्थान वाडिल्लें. आतां हितून वचपाक म्हाकाय कठीण आसलें, पूण देव कितें म्हणटा, मनशाच्यान जायना, जे म्हजे कडेन जायनासलो तेजो पाटलाव करपाक, पूण देवा कडेन जाता म्हणटा. आतां आमी खूब जाणां पळयता, हांव येना, पुरो देव केल्ले, कितलीं जाणां म्हणटा न्हू, पूण तांकां मागीर येवचेच पडटा. जे मनशाची जायना ते देवाशी जाता. जेन्ना आमी सोलापूर गेल्ली, तेजी ह्या म्हयन्या लास्ट मंथ गेल्ली न्हू, पयलीं तांकां आमी वॉट दिवन गेल्ली, सोरो कसो सोडूंक जाय, तेजो घोव सोरो येतालो. ती म्हणटा, आमी म्हणटा ते उस्क्या खुतीचे मागणें म्हणटाली. आनी घोव म्हणटालो, कितें मागणें करता तुमी? कितेंय करात, हांव कसोच सोरो सोडचो ना, तुमी कितलेय मागणें करात. ती म्हणटा आमी सोडून दिवंक ना मागणें करपाचें. तो सदांच येवन तांकां मारी गायी बीन सोवतालो म्हणटा, पूण तेंच्यांनी सोडून दिवंक ना. तो कितें म्हणटालो, तुमी कितलोय तुमी मागणें, हांव केन्ना सोरो सोडपी न्हू मनीस. तो आतां सोरो सोडून लास्ट म्हयन्यान तो चर्चीक येतालो सांजच्या आदेसा देवाचें उतर आयकून. जे मनशाची जायना ते देवाशी जाता. पळय तेजे कडेन जायनासलो, तो व्हडली बडाय मारतालो, तुमी कितलेय देवाचें उतर उलयात, कितलेय जेजू म्हणा, पूण आपूण सोरो सोडपाक ना. Lord is saying, no, the richest person cannot enter the kingdom of God. Richest man. But again he say that
if man cannot do, then God can do in your life. So we was telling, even I was brought up in the Hindu family. I don't know about the Jesus anything, and we know that Jesus died only for the Catholic, and we know the God is a Catholic God or foreigner God. We know that. We have an understanding of that. And if I know, I will not come to Jesus. If I have good health, because of my health, and because we want the house, we have a lot of problem to build a house. That's why I went to the Pota, went to the Jesus. So after that, because of that, if I have everything, no, I will not choose to follow the Jesus. That's why Jesus said, what man cannot do, God can do in your life. That's I cannot do to follow Jesus. I was not taking a decision to go to it, but God can do in my life. You understand? Even we went to the Solapur, no, 3-4 months. First month we went and we gave a word. One family, her husband was drinking. We are given the word and we came. And they was praying with the children. She was praying with the children. He is to come. You do whatever you say, whatever prayer say. I will not leave the alcohol. I will not stop the alcohol. If you say anything, you do. But after 2 months, he left the alcohol. And when we went this time, he was coming to listen the word of God in the church. What man cannot do, God can do in your life. Yes, Just believe. You heard about the Saint Xavier, Goa. Yeah? आम्ही जाणा न्हू गोंयचो साहेब. गोंयचो साहेब तो एक व्हडलो खंय मनीस रीच खंय सगळो फॅमिली सगळे म्हणटा तेका गिरेस्त सगळी आसली तेका चेडवां म्हणजे कितें जाय न्हू ते सगळे मेळटाले तेका. तेका देवाची गरज नसली. बट तेका एकूच उतर मेवलें. तूं सगळो संवसार जोडी आनी तुजो आत्मोत वगडाय जाल्यार कितें फायदो तुजो. त्या उतराचेर तेणी सगळी गिरेस्तकाय सोडून दिली आनी तो गोंयान येयलो. फर्स्ट टाइम गोंयान येयलो आनी तेणी गोंयान जेजूचे उतर परगटले न्हू. कळटा? वॉट मॅन कॅन डू कॅनॉट डू, गॉड कॅन डू. जो मनशाची जायना ते देवाची जाता. आतां हेचे सेंट झेवियर गोंयचो साहेब म्हणटा आमी तेका फ्रांसीस झेवियर. तेच्या जिवितान ते करूंक जायनासले ते देवान तेच्या जिवितान केले न्हू. तशेंच ज्या मनशा कडेन कितें करूंक जायना न्हू देव तेच्या उतरा वरवीं आमच्या जिवितान सगळें करूंक शकता. तो गिरेस्त तरणाटो स्वर्गीय राज्यान वयतलोच. कित्याक जे मनशाक जायना ते गिरेस्त तरणाट्या कडेन कांय जायनासलें तो देव तेच्या जिवितान करता. आनी तो आमी आतां गोवायकी आयकल्या. तुम्ही खूब जाण आसा न्हू जेजूचो कित्याक पाटलाव केला. कितें तरी आसा आमकां दुयेंस आहा. आतां संवसारान सगळी बरी आहा ती नाका गो जेजू म्हणटा न्हू. न्हू सगळें आसा. कित्याक गरज आसा. द सेंट झेवियर न्हू इज इन गोवा ना ओल्ड गोवा. He was the richest person where he was in Roma over there. He had everything. He didn't need a God. But what man cannot do, no? So he found the one scripture. If he own whole world and loses his soul, what is use? So that word he meditated, and then he left everything and came to Goa, and he gave the Jesus in Goa. What man cannot do, God can do in his life. No? You heard, no? आम्ही जाणा न्हू तेणी कितें केला सॅक्रिफायस गोंयान येवन. सो तसोच सांगता जेजू जे मनशाचे म्हणजे ते तरणाटो तो गिरेस्त तरणाटो तेका गिरेस्तकाय सोडून देवाच्या राज्यान येवपाक कठीण. खूब जाणांक आसा गिरेस्तकाय सोडून. कित्याक आमी गिरेस्तकायेक देव केलेलो आसा न्हू. ते देवाक आमी खंय सोडटली आनी हो दिसना त्या देवाक आमी कशी स्वत मानतली. गिरेस्तकाय दिसता न्हू दुडू दिसना.
एक भाव सांगतालो म्हाका आमगेर म्हणटा अशे पयशे आसले म्हणटा अशे एक टायम म्हणटा अशे 40,000 50,000 म्हणटा अशे हेजे मेजार उडयताले वॅल्यूच नासलो म्हणटा आतां कितें जालें काय ना ती गिरेस्त थोड्या दिसाची कोण तरी एक मॅसेज घातलेली पयशे म्हणजे एक सोयरो खरें सोयरो मनी इज अ विजिटर money is a visitor no it's a visitor no you come and go you have money now which you earn when you are young still now you have still now no money is a visitor you come and go पैसे आहा तुमच्याकडे जे तुम्ही भुरग्यापणात जोडलेले ते हा अजूनही आ ताका लागून पैशांक कितें म्हणटा सोयरो तो रावता आनी वयता तेजे फाटल्यान आमी धांवल्यार जातले आमचें लायफ काबार जातलें पयशा फाटल्यान धांवल्यार जातले पयशे वचनाका पूण आमी एक्चुअली न्हू संवसारान आमचें म्हणून कांयच ना कितें आसा संवसारान आ तुजें म्हणून कितें आसा you have something in this this is mine what in the world you have something this is mine you say this is mine money is mine you are no we don't have anything that we call this is mine we didn't have anything on this world it's all belong to our God no एक मनीस आसलो व्हडलो घमंड करतालो खंय घमंड सारको देवाक म्हणलालो खंय कितें ना हांव म्हजो संवसार करता तुजो संवसार तूं कर देवान सांगलें कर देव आमकां फोर्स करिना कर कितें केलें तेणी संवसार करच्या खातीर माती हाडली आनी करपाक लागलें देव म्हणल्यार ती माती हांवें केल्या तुजें कितें हाड मरे करपाक तो चिंतपाक पडलो कितें हाडटलो मनशाचें कितें तरी आसा ह्या पृथ्वीचेर पूण आमी जगता हे मोजे ते मोजे ते मोजे ते मोजे कोणी चोरून येले कोणी म्हजे आनीक कितें केलें कित्याक आमकां खबर ना आमी ह्या जाग्याचेर एक फॉरेनर परदेशी आमी मनीस कोण परदेशी man is a foreigner in this world no we will not stay here but we are acting this is acting we are fighting acting this is mine this is my house is mine belong to me this is mine this is mine everything mine but what we will do why mine we left here and we go to with nothing but we live here till we fight we say this is mine till now also in the word of God we are here sometimes we say this is mine no I always give the example in Goa Kalangut on Juno Beach the foreigners come and they stay in the one room they say this is my room this is my face they say when we go to visit no this is my room come this is my fridge this is my bed after 1-2 weeks they go somebody come and they say this is my room that's why we are foreigner no आमी परदेशी हांगा आमचे म्हणून हे संवसारान कितें तरी आसा तुजें कितें तरी आसा हे म्हाजी भुरगीं तुजी भुरगीं even our children is not ours children is not ours oh आमचे म्हणून कितेंच ना बायबल आमकां सांगता 1 Peter 2:11 आमी एक परदेशी हांगा आमी कितें जोडटा कितें करता तें हांगाच सांगतली आनी आमी एक दीस आमकां वचोंकूच जाय सगळें वचोंक जाय थोडी रावूंक गेल्या हांगा कोण रावूंक गेल्या कोण हांगा रावतली आ ताका लागून आमी चिंतूंक जाय आमी जगोडटा कित्याक some people know even they fight in the court 50 years 40 years for the property in my place where I married somebody stopped all the way
close. If we are going and doing something there, and my husband uncle asked me, you know, Baba, they do this. I say, what? I think they are come to live here. We are not coming to live, no. Just do. We have another way to go, no. Yes, there is a way there. This side. Okay, we can go this way. No problem. We are not come to stay here to fight them. If they are stopping our way, no problem. We have another way to go, no? Different way to go there. So you will say, yes. They are coming to stay here. Let them do. No? आम्ही आता हांगा संवसारात रावंक येवंक ना. म्हाजो अंकल गेलो तेन्ना सांगपाक लागलो म्हाका घरा कडेन घोवाचो अंकल, आमचे सगळे वाटो फाटल्यान वचपाचे बंद केला, सायटीचे बंद केले, अशें उदी काडपाचे. म्हणल्यार कितें जालें? म्हाका दिसता ती हांगा रावपाक येयल्या म्हणजे तांकां करूं न्ही, आमी हांगा रावपाक येवंक ना. मागीर आमी आनीक वाट ना, आनीक वाट तशी आहा बाय. म्हणलें ओके, आमी थंय येवया. आमी हांगा रावपाक येयल्या, कोण रावपाक येयल्या तांकां झगडटलीच न्हू. कोण हांगा रावूंक येयल्या ती झगडटलीच. आमी जर रावूंक येवंक ना जाल्यार आमकां झगडोंक जाय कित्याक? कित्याक झगडोंक जाय? आनी जेजू म्हणटा मोग कर तुजो शेजाराचो. जाता मोग करूं? येस म्हणटा, वाटो बंद केल्यार तुका जाता तेजो मोग करूं? जेजू वरवीं जाता. वाटो बंद केल्यार कोणाक तरी कितें तरी म्हणूंक जाता. कितें गो वाटची बंद केल्यार कितें तरी म्हणूंक जाता न्हू. पूण जेजू हा भितर पवित्र आत्मा हाडटा, तूं ओगी राव, हांव झगडटलो. God is fighting for our battle, no? So he say, be silent. I will fight for your battle. I will. So God will fight for our battle. We don't need to fight anybody. That's why he said, just you love, I will fight for your battle. If I fight, no, if we fight, then what will happen? Enmity, no? Enmity. If God fight, what happen? Love come. If the God fight, we allow the God to fight in our whatever situation, that it will be peace, love, everything. If we fight in this situation, all enmity will, no? So what we want to do? Depend on God? So depend on me. Political leaders. We can depend on political leaders. They also like a foreigner. They will be a 5 years, 10 years, they will go. No? The political leader is fixed. Yeah? They like a foreigner also, no? ते एक परदेशी खंय 5 वर्सांक आसतले, 10 वर्सांक आसतले, मागीर वयतले, मागीर तेका लागून देव म्हणटा आमकां जर्माया 17:5 मनशाचेर विश्वास धरूं नाका. मनशाचेर विश्वास दवरता तर तुजे श्राप येतलो आनी आपणाचे तोखते श्राप करता ते श्राप. आमी तेका लागून खंयच्याच मनशाचेर विश्वास धरूंक जायना. इवन अ प्रिचर, वी डोंट वांट टू टच इन अ मॅन. इफ वी टच इन अ मॅन, वी आर कर्स्ड ऑन अस. The Bible says, Jeremiah 17:5. That's why we want to trust in the word of God, only in our God. When we trust in the God, we are like a tree planted near the water, and the leaves never dry. They are always green, like us. If we trust in a God, we will never be always green, always smiling. No? If we trusted in a man, if the man gone, what will happen? We are crying. You know what happened? I did this to man, this man, I did this. I spent all my life, all my money on him, and he left. What happened? Crying, no? If we trusted in a God, we are always rejoicing. Lord said us, He will not leave you and forsake you. He will with you. No? देव आमकां केन्नाच सांचो ना. आमी संवसारांत आसा
देव आमकां केन्नाच सांगचो ना आनी सोडचो ना तेणी सांगला. ताका लागून तेजेर तर आमी विस्वास दवरीत जाल्यार आमी केन्नाच त्रासान पडची ना. इवन आमकां लॉज येवपाची आसा जाल्यार तो म्हणटा आपणाचेर कोण विस्वास दवरता तो केन्नाच लॉजेक पडचो ना. If you trust me, I will not put you to shame. That's why we want to trust in the word of God, means in the Lord. He will not put us to shame. Whatever situation, He will lift up. He will fight for our battle, whatever situation. That's why we want to trust in the Lord and the living word. Then you will be successful, prosperous. Anybody wants successful, prosperous in life? So who going to make us successful, prosperous in our life? Who going to make us? God? कोण आमकां जैतिवनाचें जिवीत दितलो? कोण? जेजू. तूं कितें सांगताय? तूं कितें सांगता? कोण आमकां? येस. आमकां कोण सक्सेसफूल आनी प्रॉस्परस जैतिवन आनी यश शांती आमकां कोण दितलो? कोण दितलो? देवान दिला पूण आमी ते आमच्या जिवितान उलोवंक जाय आनी आमच्या जिवितान देन God will not give us the success and prosperous. We have to, this book of the Lord, we want to speak and meditate day and night, then we will be a successful and prosperous in our life. God will not. God has already done His part. Now we want to follow this system, what He say, what is written in the Bible, we want to do that. Then we will be a successful and prosperous in our life. Joshua 1:8. Out from your mouth. आमी जेन्ना हे देवाचे उतर आमच्या तोंडाचे दी दवरता आनी आमच्या वेवसायान ते उतर कितें सांगता ते करता आनी आमी मेडिटेट करता, आमी चित्ता रात आनी दीस, तेन्नाच आमची कामां शांती पावता आनी आमकां यश मेळटा. आमकां देव दितलो न्हू, आमी करपाक जाय. देवान ऑलरेडी केलेलो आसा तेजो पार्ट, तो दुसरो पार्ट आमचो करपाचो जावो, आमचो एक्शनीन जावंक जाय आनी ओरलीनूय जावंक जाय. दोनी व्हिडिओ आनी ऑडिओ एक जावंक जाय, तेन्नाच आमची कामां सगळी शांती पावतली आनी आमकां कितें आमी चित्ता तेका यश मेळटलें. केन्ना? केन्ना मेळटलें? Meditate day and night. First we want to word of God in our mouth. Day and night we want to meditate what we are speaking, what we are saying, that we want to meditate day and night. Then we will be successful and prosperous in our life. I share the testimony of the father who was whole night spent of the cancer patients. He want to go next day to the checkup. He spent all night by speaking the word of God. By the wounds of Jesus, she is completely healed. And next morning, when they went to the hospital, the report come normal. She out of the cancer. Why? They was doing this. Lord also say, when this book of the Lord will be in my mouth, meditate day and night, then you will be successful and prosperous in your life. What they did? They speak all night, meditate, what the scripture say, and they successful and prosperous in life. God has not done anything. God already done God already done. So we want to just believe and say, no, what Father was doing. International retreat, he also came in the new creation. We heard the testimony. He was saying in there also, the Father. So we want to, if you want to successful, prosperous, we want to just do it. We want to what the God has said to do. We want to just speak the word of God, meditate day and night. Then it will be prosperous, successful, whatever you want, you will get a result of that when you are
speaking word of God and meditate the word of God. Day and night. How day and night? If somebody say in the morning, no, if somebody say to us anything, so what do we do? Even we cooking, meditate. Why he say this to me? What I say to him? No? Even we making chapati, we meditate. Even we cooking, even we driving, meditate that word. Same way, we should meditate the word of God. What Jesus has written word, we want to meditate while we are making chapati, while we are driving, while we are cooking. Whatever we do, then we will successful and prosperous in our life. One lady, her husband was drinking, and she went, some of the men of God, and the men of God say, this is a curse on you, because the man who was drinking, his parents was drinking, grandfather was drinking, and they died with the drinking only, the spirit only, drinking spirit. He says same thing to her husband will be died. So she heard a news that, and she was very sick after that. She was on the bed. And she remember somebody given a number, phone number. The phone number was Brother Johnson. She called up, and Brother Johnson explained her, Luke 4:18, and the Spirit of the Lord is open, and gave her and prayed to her. She said, I was in the box. She was sick. She was like in the box, and when the Brother Johnson prayed to her, she was like out of that box, and she felt very fresh. And then what she do? No, day and night, whatever work she used to do, even the washing the floor, she used to say, Spirit of the Lord is upon my husband. God himself has anointed him and set him free from the alcohol. She used to say, whatever she do, she say, even if I go to market, I was to speak that word and meditate that word. But what happened? She saw the husband was drinking alcohol little and more water. After that, he start alcohol is more and less water. But still she say, I have ignored it. I know what I am speaking. Spirit of the Lord is my husband. God himself anointed him, filling with the love and set him free. He was saying, after 15 days, early in the morning, get up, he asked the bottle. She said, I find the bottle and I just kicked and put in under the fridge. And he came, where's my bottle? Where's my bottle? She thought, early in the morning, he's drinking today. Okay, she said, take this your bottle. And what he did? He put in a flush toilet. And he said, now onward, I'm not going to touch alcohol. What's he there? Meditating on the word of God. Day and night. No? If we want something from the Lord, we want to this law book, we want to speak in the mouth and meditate on the day and night, then we will, whatever we want, we will get it. Yeah? Prosperous, successful. एक भयण आसली आणि तिचे गोड सोरो पियेतालो म्हणून ती एका देवाच्या मनशा कडेन गेली. देवाच्या मनशान सांगले तुमचेर एक श्राप, कित्याक तेजो आजो पणजो सगळे सोरो पिवन मेल्लेले आसले आनी होय मोडटलो सांगला. आतां एके बायलेक हो न्यूज बरो ना न्हू, ती भियाली. ती भिवन तिणी ती बेडीर पडली, तिका उठोवंक पासून जायना. पूण तिका एक दीस म्हणटा ती आपणाक उडास येयलो, एक फोन नंबर दिल्लो कोणी तरी चर्चीन. तो फोन काढलो आणि पळय जाल्यार फोन कोणाचो? ब्रदर जॉन्सन. आणि ब्रदर जॉन्सनान म्हणटा कितलो गोत म्हणटा लूक 4:18 तेचेर एक्सप्लेनेशन केले, मागणे केले. आपूण एका बॉक्सान कशें आसले म्हणटा, आणि जेन्ना मागणे करना म्हणटा बॉक्साचे दार उगडून भायर सरना तशें आपूण जालें म्हणटा फ्रेश. आणि फ्रेश जावन म्हणटा आपणें आपल्या घोवाचेर ती मेसेज खूब मेसेज दिली, कितें कितें खावंक जायना, तुजो चेड्याकूय तशेंच जातलो, तो चेडो पियातलो. पूण मातशें तिका भिरांत आसली. जेन्ना तिणी लूक 4:18 आपल्या घोवाचेर म्हटलें, घोवाक म्हटलें न्हू, कशें म्हणटाली ती जमीन पुसतना, मार्केटान वयतना, रांदतना
म्हणटाली म्हणजे ती म्हणटा 1000 माझ्या काय मोर दॅन 1000 सीज टू स्पीक दॅट वर्ड. 1000च्या वयर ती देवाचें उतर म्हणटाली टायम्स. या कितें जालें पयलीं म्हणटा 8 दिसांनी पळय जाल्यार सोरो तर म्हणटा थोडो पियेतालो उदीक थोडे चड पियेतालो. मागीर म्हणटा सोरो चड मागीर उदीक थोडें. पूण तरी आपूण कितें म्हणटा तें सोडून दिवंक ना. आमकां टेस्ट येतलीच. एग्जामीक आमी बसता ते टेस्ट कितें शिकता तेजेर टेस्ट येयना. एग्जामीक आमी कितें शिकता तेजेर टेस्ट येता काय भायले येता कितें शिकता तें. तशेंच आमी देवाचें उतर शिकता न्हू तेजेरूच आमकां टेस्ट येतली. आमी रेडी आसूंक जाय पास जावपाक. स्कुलान जशें आमी शिकता तेंच बरयता आनी पास जाता न्हू तशेंच आमी देवाचें उतर उलयता न्हू तेजेरूय आमकां टेस्ट येता. तेन्नाच आमी देवाचें उतर उलोवनूच पास जावंक जाय. तिका टेस्ट येयली पूण तिणें सोडून दिवंक ना. ती मनीस रावली. 15 दिसांनी म्हणटा ती सकाळ फुडें उठलेली तेन्ना म्हणटा आपणाक एक म्हणटा बाटली गावली. आपणीन काडली आनी अशी शॉट मारली आनी फ्रिजा पण आवडयली. तो येयलो आनी सकाळ फुडें म्हजी बाटली खंय बाटली खंय बाटली खंय. आं सो बाटली तिने काडली. तिने कांयच उलोवंक ना. झगडोंक जायना न्हू टेस्ट न्हू. टेस्टी येता आमकां. टेस्टी येता तेन्ना आमी ओगेपण धरूंक जाय. कित्याक देव झगडटा आमचे पासून. देव आमचे पासून आन्सर दिता जेन्ना आमी ओगी रावता तेन्ना. देव आमचो खूब मोग करता. संवसाराच्या सरा भाशेन टिचरी आमकांच बरोवचें पडटा पूण आमचो देव इतलो मोग करता आपुणूय आमचो आन्सर बरयता केन्ना आमी ओगी रावता तेन्ना. इतलो मोगाचो देव. आनी तिने काडली आनी बाटली दिली. तेणी बाटली येयली आनी टॉयलेटाचें फ्लॅश केलो आनी ताका बायलेक सांगलें आयच्यान आपूण सोरो पिवचो ना. आमी कितें उलयता न्हू तेजी आमकां परिक्षा येता पूण आमी तयार रावंक जाय ते परिक्षेक आन्सर दिवपाक. फक्त देवाचें उतर रानूच आन्सर दिवंक जाय. भायले आन्सर दिल्यार आमी कितें जातलीं फेल जातलीं न्हू. आतां आमी एग्जामीक बसता कितें शिकता तेजेरूच आमी आन्सर दिता न्हू आनी भायले आमचे घरा कडले दिले जाल्यार आमी पास जातलीं. आं कितें शिकता तशेंच आमकां देवाच्या राज्यानूय आमकां कितें शिकता न्हू तेजेरूच आमकां एग्जामी टेस्टी येता तेन्ना आमी तयार रावंक जाय आन्सर दिवपाक. चलो okay. You was learning now. When we have exam, no? Exam come, what we learn, no? What we study, that only come in exam, no? Same way, when we speak the word of God, we also have the exam test, which we learn. And we want to answer that. Only the word of God. Then we will pass. We have test in our life, no? We have test, no? Daily life. In school, they have 3 months, 6 months, 1 month. But we have day-to-day, every minute we have test. We was ready with the answer. Yeah, we was ready. That's why we have to ready. We want to learn. Jesus have test in your life? Yes. What did Jesus say? Wait, I'm going to see in a Bible or computer, and I will come and tell you. Because he has sold the word of God in his heart. And whatever in our heart, come out from our mouth. If we have word of God in our heart, what is come out? If a worldly thing will come, no? That's why we want to store up our heart with the word of God. That's why the Joshua say, 1:8 say that we want this book of words shall not depart from our mouth, but meditate day and night. That then we have in our heart. When we meditate, only the words stay in our heart. If we read and go, stay in our heart. If we read, we forget, no? Yes. If we meditate, then it remain in our heart, and whatever in our heart, it come out. When the test come, Jesus was afraid. When the test come, he was ready to give answer. Even we have word in our heart, we will ready. Whatever test come, we will ready to give answer, and we will pass. Jesus was passed, no? He said, "Written, it's written. Man cannot live bread alone only. Every word which is spoken by the word."
out from the God. It is written. It is written. When we have test, we want to say, it is written. It is written. We have, I have yesterday the test come. One lady, we was bringing inside her. She fell and I also fell. And when I get up, I cannot walk. My legs was paining. And I say, what? And I want to preach. And something was telling, sit and preach. Sit on a chair. I said, no, I'm already healed. The word is inside of my heart. No, that was spoken to me. You are already, the legs is not belong to you. The legs is the body of Christ. Pain has no power over me. And I stand, I preach. I think nearly 1 hour, no? Yeah? More than 1 hour. After that, pain left. But test come again in the night. You know, you're going to sleep now. Your legs will not, you know. I said, no, I know, this is not, if my legs was mine, it will be going to pain. The legs is not mine, then pain will not there. Because Jesus, when Jesus was, you have read, and anyway, the Jesus has a pain his leg, paining his hand. No. So I meditated. Jesus said, no, any sickness on his body, no pain. So if my legs is belong to the Jesus, then is not mine, then pain will not stay in my legs. And when I get up also, check, sound is coming in the morning. I said, no, I will not check. I'm sure my legs is perfect. No pain in my legs. I know. When I get up, I walk. Came here, no pain. Test is coming. आमकां टेस्ट येतल्योच. परीक्षा येता न्हू आमकां. आमच्या जिवितान परीक्षा येता न्हू. म्हाका परीक्षा येयली. काल आमी कोणाक प्रीच करूंक आसली. हांव एक बायलेक हाडटाना ती बायल पडली, हांव तिचेर पडलें आनी म्हाजो पांय हेजेर आपटलो टायल्साचेर. आनी म्हाका उबें रावंक जायना. हांव उबी रावली तशीच नेटान. कित्याक म्हाजे भितर देवाचें उतर आसलें न्हू. पेन गेट आउट फ्रॉम माय लेग्स. माझे पाय जाण आसा जेजू क्रिस्ताचो दुखीक माझ्या पांयार रावपाक तुका कसलो अधिकार ना आनी तुका जागोय ना म्हटल्यार हांव चलत रावली आनी प्रीच करपाक जाय आसलें. म्हाका थंय खुर्चेर बस आनी प्रीच कर म्हणटा. चिंतना म्हाजी हांवें म्हणलें नो, हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, पांय म्हाजो जेजू क्रिस्ताचो कूड, दुखीक म्हाज्या पांयार कसलो अधिकार ना. आनी मोर देन 1 hour आय प्रीच. आणि 1 वरच्या 1.5 वर कशें प्रे केलें उबें रावन. पांयांक कांय ना पेन. पळय तरी जावंक ना. आतां हांव स्वत मारल्यान गेली न्हू. घरा कडेन म्हाका आतां तूं न्हिदतलो, तुजो पांय दुखतलो, उठना फुडें जोर जातलो, सगळें चिंतना. हांवें म्हणलें ना, म्हाजो पांय न्हू, म्हाजो तर पांय आसलो दुखतलो आसलो शुअर, पूण हो म्हाजो पांय न्हू, हो जेजूचो पांय. तर त्या पांयांक दुखचो ना. पांय सकाळी फुडें उठतलो आनी सारको आनीक गोड जातलो आनी उठतलो पांय म्हाजो. हांव उठटली गोड पांय घेवन. सकाळी उठून उठल्या मात हांव मातशी जाग येयल्या. चॅक कर न्हू तुजो पांय. हांवें म्हाका चॅक करपाची गरजूच ना. गरज आहा कित्याक ऑलरेडी तो पांय जेजूचो, दूख नासची ना म्हणून हांवें ऑलरेडी कॉन्फ्लेक्स केला. म्हाका चॅक करपाची गरज आहा कोणा? चॅक कोणाक करपाची? दुबाव आसा तेणी चॅक करपाची न्हू. खरोच जालो पांय म्हाजो सारको दुबावान न्हू. कळटा कितें तरी समजता. आमच्या जिवितान टेस्ट येतल्यो काय जेजू आहा म्हणून आमकां टेस्ट येवच्यो ना? जेजू आहा म्हणून टेस्ट येवच्यो ना न्हू आमकां. जेजू वांगडा आहा मगे. येतल्यो वांगडा आसा तरी येतल्योच. कित्याक जेजूकूय टेस्ट येयल्ली न्हू. लूक फोर आनी जेजूकूय टेस्ट येयल्ली. We also have a test. Matthew 4:4, Luke 4:4. Yeah. We also have tests in daily our life. If Jesus have test in his life, so we also get test. So does not mean Jesus is with me, I'm already saved, no test. Some people say, no, Jesus is with me, I'm saved. But still the test come. If Jesus, devil has tempted Jesus, he will tempt us also. No? जोरी
देवचारान जेजूक टेस्ट केलो, परीक्षा येयली जेजूचे, तरी आमच्या जिवितान परीक्षा येतलीच न्हू, येवची ना म्हणून हा बरयला बायबलान खंय तरी ना, बरोवंक ना. सांग जेजू कितें म्हणटा, देर वील बी टायल्स एंड टेम्पटेशन वील बी देर बट आय एम विथ यू. कोश्ट आनी दोग आसतलेच पूण आपूण तुमच्या बरोबर आसा. नासचे ना म्हण सांगू ना, आसतलेच सांगला पूण आपूण तुमच्या सांगाताक आसा. देर वील बी म्हणजे आमी जोईत वेला, जेजून जोईत वेला जाल्यार आमी जेजू वरवी सगळे प्रॉब्लेम जे टेस्टी येता, जे परीक्षा येता तेजेर आमी जोईत व्हरतली. कळ्ळें कशें? जेजू वरवी, जेजूच्या उतरा वरवी. आनी एके कडेन आसा, आय ओवरकम विथ द ब्लड ऑफ द लॅम्ब एंड द वर्ड ऑफ माय टेस्टिमनी. रेव्हलेशन 12:11. रेव्हलेशन लास्ट. रेव्हलेशन प्रकाशनी 10:11. 12:11. I overcome with the blood of the lamb and the word of my testimony. आमी जोयती होऊन येला या परिश्चेचेर आमी जेजूच्या रक्ता उदेशी आनी आमचे गवायके उदेशी. तेका लागून आमी आमची गवायकी दिवंक जाय न्हू, आमी आमची गवायकी दिवंक जाय. देवा कडेन येयलेले मनशां केन्नाच खाली वचना. बायबलान सांग, देवा कडेन येयल्ली मनशां कितें ना कितें तेंचे पेखवणी घेवन वयताच. तेका लागून आमी आमच्या जिवितान गवायकी दिवकूच जाय. आमी गवायके वरवीं आनी जेजून ते रगत वतयला न्हू कुडीर मेला, ते रगत तेजे काबार जाल्ले, उदकाचे लास्ट जे उदीक भायर सरलें, उदक नासलें त्या रक्ता उदेशी आमच्या आमच्या गवायके उदेशी आमी ह्या सैतानाचेर, ह्या देवचाराचेर जैत वेला. कळटा आमी कशी जैत व्हरता? आमच्या जिवितान परीक्षा आसतलीच. आता जर आमी म्हणीत जेजू आमकां परीक्षा नाका पूण आमकां प्रमोशन दी जातले. आता आमी स्कुलान वचोन सराक सांगीत, सर म्हाका परीक्षा नाका पूण म्हाका पास कर, जातले. पूण आमी म्हणटा न्हू जेजूक आमकां परीक्षा नाका म्हणटा न्हू, आमकां खबर ना हे परीक्षेतून आमी फुडें वयता म्हणून न्हू. जेम्स 2 चॅप्टरान पळोवया. जेम्स 2 जेम एकूच आहा चॅप्टर. जाकोब ना जेम्स 1 सॉरी जेम्स 1 to 2 1 2 2:1 स्टार्ट जाता पळयता. तेजे टॉपिकूच पळोवशी न्हू. काउंटिंग युअर जॉय. ते टॉपिकूच पळोवशी जाल्यार कितें, कोच डॉग एक व्हड उपकार. कितें कोच डॉग म्हणजे एक तुजेर कोच डॉग येता म्हणजे एक व्हड उपकार. आमी उपकार आमी म्हणटली, कोच डॉग येयल्यार आमकां उपकार म्हणटले आमी म्हणटले उपकार जाले म्हाजे ना, कोच डॉग येयल्या म्हणजे म्हाजेर उपकार जाले म्हणटले तूं. आमी पयलीं रडोंक स्टार्ट करतली, सगळ्यांक सांगतले न्हू. कोच डॉग मीन टायल्स एंड टेम्पटेशन. When the trials and temptations come, the Bible say we must say, it's a blessing to us. Yeah, we will say in our life, if there is the trials come, temptation come, we will say this is my blessing, this is my reward. No, but Bible say in Konkani I read, Coach dog ek word upkar. Great reward for us. It's a reward. Yes. Yeah. Why we will see after that. Mocha ba boina no. Thank you, Jesus. Yeah. English in boy कितें आसा तें
टॉपिक पळय कितें आहा तें टॉपिक पळय जेम्स 1:2 faith and endurance. Okay. Dear brothers and sisters, when troubles and any kind of troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Joy. When means there will be trials and temptation. When means there will be. There will be. Did not say whenever. Sometime. When means there will be trials and temptation will be there. When trials and temptation come. When trials and temptation Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Consider opportunity to have joy in your heart. What is a joy? What is joy? Where is joy? Okay. Anand Prabhu, 12 Yeah. 12 Joy means knowing the end result before. end result before. Yeah, before. Knowing the end result. If we are sick, no, we must have joy. Because we know the end result. By the wounds of Jesus, we are completely healed. We know the end result. Yeah? And knowing the end result beforehand. Purpose of the Ticket. Yeah, ticket. Cricket. Yeah, airlines there. If you have seen the ticket full and your husband is coming, you will be joyful or your husband will be joyful. Then when he say airline, again repeat. You shown all day, you shown the ticket. Win, you know who going to win, everything you know. End of. Be joyful. And your husband will excited, no? I won't be joyful, I'll be excited because I'm seeing it first time. Yes. Knowing the end result, she know the end result. The end result. Because she is joyful, she know the end result who going to win. Because she already knew, she already sure. Yeah, same. What is a joy? Joy means knowing the end result beforehand. Before the action. We know the end result, no, no. If a doctor gave a report, what you know the end result, no? Yeah. What you going to say? I'm healed. Yeah. If a doctor say you have XYZ sickness, what you going to say? I'm already healed. I'm already, by the wounds of Jesus, I'm already healed. Because you joyful, because you know the end result. Why we want to think about the trials and temptation is a blessing to us? Because we know the end result. Yeah. When the trials and temptation comes, we know the end result. That's why we want to be joyful in our life. आमकां हांगा कितें म्हणटा कॉज दोग एक उपकार कित्याक म्हणटा आमी संतोष बरीच आसा कित्याक आमी जाणा आमचे शेवट कितें तो जाणा आमी कॉस्टोक येयले पासून जाल्यार आमकां खबर आसा शेवट कितें जाता तो तेका लागून तो म्हणटा तुमी उपकार मानूंक जाय देवाचे कित्याक आमी जाणा न्हू आमी तेजे वचून You know that he is clear. नेक्स्ट क्लासीन येतली आतां आमी थोडी एग्जामीक बसता थोडी सारकी खुशालकायेन बसता कित्याक ती जाणा न्हू क्वेश्चनाचो आन्सर कितें जाय तो ती जाणा पयली ताका लागून खुशालकायेन आसता कित्याक ती जाणा आमी आतां जर थोड्या ना आमी फौजान वयतली म्हणून तांकां एक खुशालकाय आसता तशी आमकां जेन्ना एक कोश्ट येता तेन्ना आमकां भितर एक खुशालकाय आसूंक जाय आमी वयर आमकां प्रमोशन मेळटा जो प्रमोशन टायम आमचो तेका लागून हे कोश्टोक येयले आमकां तेका लागून आमी तेजे उपकार मानूंक जाय म्हणटा पळय आमी आयकया कोंकणी म्हज्या बा भयणीनो तुमचे जिन्सा बसाचे कोश्टोक येता तेन्ना येता म्हणजे येतलेच तेन्ना तुमी एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा
बरें कारण आसा. There is a reason to be happy, joyful. There is reason when the temptations come and trials and temptation come. There is a good reason to be joyful. Joyful. Happy is when we see the circumstance and we are happy. If there is circumstance is bad, we are sad. But joy, we are always joyful because we know the end result. Yeah. कित्याक म्हटल्यार असले भावार्थाचे परिस्थितीत जेजू तुमच्या भावाक हालोना जायना जांक भावार्था पासत कसले पिडापीड मध्ये तुम्ही अदीक थीर आसतले. हे भावार्थाचे आमच्या जे कितें आमी शिकता तेजेर आमची ही परीक्षा, तेजेर आमची परीक्षा. ताका लागून जेजू म्हणटा आमी हालोना जावच्या तो भावार्था पासत पिडापूड मध्ये तुम्ही अदीक थीर आसतले म्हणजे गोट आसतले आमी. एकदां कितें जालें जाल्यार न्हू ब्रादर जॉन्सनाचे न्हू एक तेजी ड्रीम तेजी कोणाक सोरेकारांक हें करपाचें सेट फ्री दिवपाचें म्हणजे सोरेकारांक सोऱ्याचे भायर काडपाचें एक तेजें घर आसलें आनी घरान न्हू थंय आनी सायडीक घरां आसलीं आनी थंय खूब आवाज जातालो आनी म्हणून लोकांनी जी केस केली तें घर सोडपाक केस केले. तो सगळे जाण व्हडले एडवोकेट बीन येयले आमी झगडटा म्हणून. हेणी सांगलें ना ही परीक्षा न्हू नाका झगडो नाका. आनी तिका सांगलें आमकां अमको टायम दी आनी 25 काय कितें भुरगे आसले आतां खंय घेवन वयतलो तरी पूण टायम दी आमकां आमी घर सोडटा. आनी त्या टायमाचेर एक दुसरो ब्रदर तो कितें म्हणटालो हे धाकटुलें आसलें न्हू देव आमकां व्हडलें दिवंक सोदता घर म्हणून हे टायर्स एंड टेम्पटेशन येयले आमकां म्हणून हे आमकां कश्ट येयले आमकां हे कित्याक आमकां देव व्हडलें घर दिवंक सोदता. हे धाकटुलें आसलें आनी हे लोक आसले आनी ते म्हणटाले म्हणटा तो कितें एडवोकेट येयलो ओनर बसून म्हणटालो झगडया केस नाका झगडो कित्याक आमकां देव हेजे वचून एक व्हडलें घर दिता. मागीर तांकां दिलें घर जे कितें उलयताले ते तेंच्यानी झगडोंक ना देव झगडटलो तांकां न्यू क्रिएशन केदें व्हडलें घर दिलें पूण तरी पडलें आसतलें अशें कित्याक ते थीर रावले. हे भावार्थाचे परिस्थितीत ते थीर रावले ते हालोना जावंक ना कित्याक ते एंड रिजल्ट जाणा आसले देव आमकां हेज्या पेक्षा बरें कितें तरी दिता म्हणून हे आमच्या जिवितान हे प्रॉब्लेम येयल्या. आतां ऑब्जेक्शन येयले आतां आमच्या जिवितान जेन्ना असले टायल्स कोणी आमचेर बोगलाटा घालता कितें घालता तेन्ना आमी थीर रावंक जाय. ही आमची भावार्थाची परीक्षा आमी कशी पास जावंक जाय. आमी म्हणूंक जाय जरी आमचे घरा पासत झगडो आमकां देव हेच्या पेक्षा व्हडलें घर दिता. जरी कसलेय कारणांक लागून तर आमची झगडी कितें जाता शेजाऱ्यांक लागून देव आमकां कितें तरी बरें शिकयता देव आमकां बरें कितें करता आमच्या जिवितान. आमी निराश जावंक जायना ताका लागून तो म्हणटा एक व्हड उपकार मानूंक जाय जेन्ना आमचेर कश्ट येता तेन्ना. आतां तेंचेर तर कश्ट येवंक नासले ते थंयच रावतले आसले झगडी करूनच. तेंच्यांनी ते थीर रावले भावार्थाचे परिस्थितीचेर पास जावले आनी तांकां केदें व्हडलें हॉल 2000 लोक रावतालो आनी तांकां अल्कोहोलिकांक 100 पासून लोक आसतले रावपाक थंयसर डॉमेट्री आसली कित्याक तेंच्यांनी ते कश्ट गुडगुडूंक ना. ते जॉयफूल जाले खुशाल बरीच जाले. आमी कितें करता आमच्या लायफान जेन्ना कश्ट येता तेन्ना आमी कितें करता रडटा गुणगुणटा हे म्हाका कित्याक रे देवा हांवें हें केल्लें ते गुणगुणटा न्हू. जेन्ना इस्रायल पोरजेक बसून जेन्ना मोजेसान भायर काडलेले दर्याचे वाट करून वाट नासली तेन्ना पासून ती इस्रायल पोरजा देवाचे उपकार मानूंक ना. ते फक्त सोत मानी नासली देवान तांकां कसली भासावणी दिल्ली जाणा ज्या जाग्याचे तुम्ही घर बांदूंक ना Deuteronomy 6 ज्या जाग्यार तुम्ही घर बांदूंक ना त्या घरान तुम्ही रावतल्या. ज्या जाग्यार तुम्ही बाय मारूंक ना त्या बायच्या उदीक आनी जी झाडकुराची झाडां तुम्ही लावंक ना तेजी तुम्ही फळां खातली असली तांकां भासावणी दिल्ली इस्रायल पोरजी जेन्ना भायर सरताना देवान पुणून तेंच्यांनी म्हणजे उपकारूच ना भावाक दाखोवंक ना विश्वास दाखोवंक ना. ती कितें करूंक लागली आमच्या भाशेन कितें दिसलें तेका लोक गुणगुणले
कित्याक हे म्हाका परीक्षा, कित्याक हे म्हाका टेस्ट? हांगा देव म्हणटा ते ओड उपकार मानूंक जाय, कित्याक आमकां दुसरें कितें तरी बरें मेळटा आमकां. आतां आमी तुमकां सांगलें ते अल्कोहोलाचे ते घर धाकटुले आसले, पूण ते ब्रदर कितें म्हणटालो, आमकां देव हेज्या पेक्षा व्हडलें गॉड दिसता. हे तर टायल्स टेम्पटेशन, हे जर प्रॉब्लम येयला कोस्ट डॉग, ते कोस्ट डॉग म्हणून मानिनासले. ते कोस्ट डॉग म्हणजे आमकां आतां देव प्रमोशन, एक व्हडलें घर दिता. आनी खरेंच जे कितें तेंच्यांनी उलयल्लें ते तांकां व्हडलें घर दिलें. आमच्या लायफान असले तेणी सांगला, when the trials and temptation come, there will be the times and temptation will be there. Trials and temptation. जेन्ना म्हणटा आमच्या, जेन्ना म्हणजे आमकां कोश्ट येतलेच, तेन्ना आमी खुशालकायीत जावंक जाय, खुशाल बरीच जावंक जाय, म्हणटा जॉयफूल जावंक जाय. कित्याक आमकां प्रमोशनाचो टायम. पूण आमी कितें करता त्या प्रमोशना टायमार? कसो घालता? खुशालकायेन घालता काय आमी रडोन घालता? काय गुणगुणटा तो इस्रायलाचे पोरजेक 12 दीस काय कितें आसले म्हणटा ते, पूण थोडेच आसले, पूण तांकां 40 वर्सां लागली, पूण ती प्रॉमिस लँडार पावूंक ना. 40 वर्सां लागली. पळोवंक जाय, जेन्ना आमी गुणगुणटा तेन्ना आमचे दीस फुडें वयतले. देवान जर आतां आमकां ब्लेसिंग दिवपाचें आसा, आमी गुणगुणटा आनी फुडें वयता. परत ते ब्लेसिंग घेवन येवंक जाय न्हू आमकां परती. कितले दीस लागतले परते येवंक? कितले फुडें पावता पळय तितले येवन ते ब्लेसिंग घेवपाक लागतले आमकां. सो आमकां जेन्ना कॉस्ट स्ट्रोक येता तेन्ना कितें कर म्हणटा देव आमकां? खुशाल बरीच जायात. खुशाल बरीच कित्याक आमी एंड रिजल्ट म्हणजे शेवट आमी जाणा देवान आमकां सगळें करून दवरलेलें आसा खुर्साचेर. ते आमी फक्त एक्चुअली आर्गां दिवन घेवंक जाय आसले. जोरी तर ती इस्रायल पोरजेन देवाक तर उपकार आठयलेले, तांकां जी वाट दर्यांसून जायनासली ती वाट केली तेंच्यांनी, तो देवाक आर्गां दिल्ली आनी ते रोखडीच ती कितले दीस आसले न्हू त्या दिसांनी ते प्रॉमिस लँडार पावतली आसली. तशी आमी आमच्या जिवितान आजुनूय आमचें कितें मागता तें आमकां मेळोंक ना जाल्यार आमी कंप्लेन करून करून बरेच फुडें पावल्या. आतां फाटीं येवंक जाय, कितले दीस लागतले ते देवान दवरला तें घेवपाक? कशी येवंक जाय फाटीं? आमी खुशाल बरीच जावन जॉयफूल. जेन्ना आमी खुशाल बरीच आसतली तेन्नाच देव आमच्या जिवितान काम करतलो. आमी जर रडटा जाल्यार कोण काम करतलो? खबर आहा न्हू? फालसुग्याचो बापूय लायराचो. देवचान आमच्या जिवितान काम करतलो आनी तेजे कडेन सगळें फॉल्स, तेजे कडेन कितें सोत म्हणून ना म्हणटा देव सांगता. बायबल सांगता जॉन 8:44 दिसता, सांगता आमकां तेजे कडेन कांयच सोत म्हणून तुमकां मेळचें ना. जर आमी देवा कडली पयस गेली, कश्ट गेला म्हणून, जाल्यार आमकां कोण सगळे फाल्सान आमी घुसपाटली आनी थंयच उरतली. जेन्ना सोयराना येतली तेन्ना आमकां थोडो टायम लागतलो. तेन्ना आमी म्हणूंक जायना देव आमचे मागणी आयकना. आमी म्हणटा न्हू देव म्हजे मागणी आयकना, देव म्हाका सोडून दिला देवान म्हाका. कोण म्हणटा देवान दोळे धापल्या, कोण आनी कितें कितें म्हणीत आसता. कित्याक तांकां खबर ना जिवीत आनी मरण हें आमचे जिबेर आसा. There will be trials and temptation will be there. Why the trials and temptation will be there? Because we have a promotion time that time. That is our exam. That's our test. Better, great reward. That's why. Example, we have before Brother Johnson has a little house, and he was running the alcohol there, alcohol people, and the neighbor was there, and they complained, and they to a court, and that time they say we don't want to fight the case. God will fight our case, but the one of the brother is to say God is going to give us big house. This is a small house, no? It's a big house. So we don't want to fight. They say that we just give 1 week or something. And really what they were saying, no? They got the bigger than that house. That's why when the trials and temptation come, we want to thank God. Because we know the end result. God has done everything on the cross. Yeah.
something bigger we will get. We're going to get a promotion. Like a school exam, when we answer the exam, we have a pass and next class. Same way, we have an exam in this spiritual world also. When we overcome this with the word of God, we also have a promotion time. Understand? There will be the times and temptation will be there. But this temptation, trials and temptation will give us a great rewards when we overcome. Like you heard about the Israel people when they left from the Egypt. God has made them way from the sea. And when they come, whatever they find satisfy their needs, they used to complain. Because of their complaint and unbelief, God has given them great promise for them. Where they not build, they not put the foundation, that house, they will be stay. They're going to stay. And where they not build a well, they will going to drink the water. And where there is no tree, they are not planted, they are going to eat the fruit. This promise, good promise as God has given it. But they don't thanks God. They always complain. That's why 12 or something day. 40 days took them to 40 days to reach that promised land. Even they not reach, some of them. Even when we are complaining, when the trials and temptation come, we are complaining, we are same way. Even the short way to go is very distant to take a gift from the God. We will go further when we are complaining. And when we are joyful, that time God can enter in our life and do whatever you are in our life. When we are sad, we are complaining, the other person will come and do the job in our life. And he is the father of lies. He always going to rape us with the lies. That's why we want to come to senses. What we are doing? We are complaining or we are thanking? God say, all circumstances, we want to give the thanks for the Lord. It's the will of God. आम्ही किती करता कंप्लेनिंग करता काय आम्ही थँक्यू आर्गां दिता देवा देव म्हणटा कसलेय परिस्थितीक देवाक आर्गां दिवंक जाय ही देवाची कशी जेजू क्रिस्ता वरवीं 1 Thessalonians 5:18 सांगता आम्ही कसलेय परिस्थितीक देवाक आर्गां दिवंक जाय 1 Thessalonians 5:18 1 Thessalonians 5:18 Thessalonians T. That's what it is. So, 18. Our job is to only thank God. Whatever, when the trials and temptation come, whatever, we want to give thanks and with a joyful heart. Then your problem will be solved. Already solved, but we will going to see. Yeah. कसले कितें जाता ते जावं म्हणटा एका बायबलाचेर कोंकणीन आसा एनी सिट्युएशन कितें ते जाता ते जावं बरें आमी देवाक आर्गां दिवपूच जायी आर्गां ती आमी देवाक आर्गाची भेट दिवपाक जायी आमी आतां कॅन्सर येयलो कॅन्सराक आमी थँक्स म्हणूंक जायना कॅन्सराकसून आमकां देव भायर काडटा तेन्ना आमी थँक्स देव तेज्या उतरान आमकां भायर काडलें म्हणून आमी देवाक आर्गां दिता because of this cancer I'm going to thank God. No. God will not use the devil tool to heal us. This is the devil tool. No, sickness come from, cancer come from devil. Even God will not use his tool to heal us. God will use his word, written word, to set us free from that sickness. That's why we want to thank that. Understand? If the pain come, I should not say because of this pain I'm thanking God. No, God will not use the devil tool. The pain is come from the devil, but his word has healed me from this pain. That's why I'm thanking God. कळटा आमी म्हणूंक जायना हे कॅन्सराक लागून हांव आर्गां दिता आमचो जेजू देवचाराचे हत्यारा घेवन आमकां हील करचो ना हे कॅन्सर दुयेंसां सगळीं देवचाराक वचून येता तो आमकां केन्ना हील करचो ना तो म्हणटलो हे कॅन्सरासून देवाच्या उतरान हांवें म्हणूंक जाय थँक्यू जीजस बाय द वुंड्स ऑफ जीजस आय एम ऑलरेडी हील्ड मी थँकिंग गॉड विथ हिज वर्ड
आतां आमी आतीक दूख येयली ही दूख येयली म्हणून आर्गां दिता. हे दुखीनसून देवान म्हाका हात लायलो, देवान म्हाका पेखयलो म्हणून जेजूक हांव आर्गां दिता. दूख बीन सगळी कोणा कडसून येता? देंवचाराची. आनी देंवचाराच्या हेतेर घेवन आमकां जेजू केन्नाच हेल्प करचो ना. जेजून आपणाचे रूल दिले, हांवें दिलेले बरोवन दवरलेले आसा ते म्हणून आमी आमकां पेखोवनी आमकां जैती म्हणून सांगूंक जाय आमी. कळटा? कामेलो पूण एक्चुअली काल तो ब्रदर सांगतालो एक्चुअली ते ना हातीक लागून पेन येयली. नो इज फ्रॉम पेन इज फ्रॉम द डेवल and God will not use his tool. No, God has already written us, we are already healed, we are out of the pain. Thanking we every situation means we want to thanking this, not his tool. या देवचाराची हात्यारा घेवन आमी आर्गां दिवंक जायना. हे दुखेक लागून आर्गां दिता, ह्या दुयेंसाक लागून ना. आमी तितूनसून भायर सरल्या म्हणून देवाच्या उतरान आमकां पेखोवणी दिलेली आसा. ऑलरेडी दिला न्हू. दितलो आमकां पेखोवणी. आतां आमकां परीक्षा येयली, आमी कितें करूंक जाय? जॉयफूल जावंक जाय. सेम वे न्हू आमी न्हू एका प्रेयर सर्विसाक आसली आनी म्हाज्या मामांक हॉस्पिटलान येयल्लो, काळजाचें जाल्लें, ऑपरेशन आसलें तेजें. आनी आमकां हें अशें सांगलें, अशें शिकयताले तुमकां ओते भायर सरोन तुमकां टेस्ट येतली, तुमी कितें करतल्यान? रडटल्यान काय जॉयफूल जातलें? काय खुशाल कही जातलें? आनी आमी आयकलें. बसीन बसता म्हळ्यार फोन येयलो भावाचो. मामांक सांगला म्हणल्यार हे हार्टाची हे सुरो कितें कितें सांगलें आनी ताका काम करूंक जावचें ना तसो असो म्हणजे खूब सांगलो रिपोर्ट. आतां आमी कितें करूंक जाय? रिपोर्ट सोद मानूंक जाय. आमी निकतें आयकून येयला, आतां देवाचें उतर निकतें आयकलां आनी अवटेन रिपोर्ट्स डॉक्टर रिपोर्ट सांगता. भाव कितें सोत मानूंक जाय? आमी देवाचें उतर न्हू. आमी घरा गेली आनी प्रेज एंड वर्शीप केली नाचोन. सांगला न्हू आमकां टेस्ट येतलीच, हांगाय सांगला न्हू आमकां परीक्षा येतलीच. तर ते परीक्षेची आमी कशी जैत व्हरूंक जाय? आमी घरा कडेन गेली आनी बरी प्रेज एंड वर्शीप केली. फोन येयलो, मामान बरी चपाती बिती सगळी खाल्ली आयसीयून. सो आमकां आतां परीक्षा येयल्या आमी कितें करपाक जाय आमचेर आसा. आमी ते रिपोर्ट कसो घेवपाक जावो. आनी आमकां खबर आहा रिपोर्ट देंवचारा कडसून येता आनी ते सगळे फॉल्स म्हणून आमकां खबर आसा. सो देवा कडले सगळे सोत आमी सोतूच उलोवपाक जाय. When we go from here, because we are learning, no, what we learn, we get an exam on that test. When we go, we get a bad news or something. So what are you going to react that bad news? One of the places, no, one day we was listening, I think same topic, or I don't know, but he was telling the test will be coming when we going out. There will be a test. So what you going to react? What you going to respond? So when we was actually when the prayer service over, that day only my uncle has to go to the doctor because of he got a heart attack and he's a operation there. And when we was going, we was sitting in the bus. We had the phone call. The uncle is very serious. He got to operate here, and he will go in a lifetime. He not going to walk anymore. He will be like vegetable. So we was listening, and we was known this. We already learned. We must any news. We want to be joyful. So when we go home, what we do? We start praising God, praise and worship, thanking God. And when the praise and worship stopped, the phone came. My uncle has given him chapati and all. He has eating in the ICU. So he is out of tension now. After that, he lived 14 or 15 years after that operation. See, we want to joyful. We were going to have a bad news. We are going to have. So what you going to react or response? It's depend on us. All depend on us, on our tongue. आमचे सगळे आमचे चाललेले आसा. आमकां कोश्टोक येवचे ना, येतले सांगला कोश्टोक येता तेन्ना आमी
कशें तेका आन्सर करूंक जाय, कितें करूंक जाय, रडोंक जाय काय आमी आसूंक जाय, कितें करूंक जाय आमी आसूंक जाय न्हू जॉयफूल because we know Jesus already done his part on the cross. आमकां खबर आहा जेजून सगळे बरेपण आमकां दिलोलें आसा, दिलोलें आसा, तेका लागून आमी सदांच खुशाल बरी जावंक जाय म्हणटा आमी कसलेय परिस्थितीन. तेका लागून पाऊल सांगता आमकां, पाऊलू सांगता तो कसलेय परिस्थितीन देवाक आर्गां दियात म्हणून. तेका कितलो मारला, तेका जेलीन सुद्दां घातला, बेश्टो एका चेडवाचो देवचार घालेला. तो सांगता आमकां खुशाल जा म्हणून. एके कडेन सांगता तो फिलिपियन 4:4 दिसता, खुशाल जाय म्हणटा. रिजॉयस इन द अगेन आय से रिजॉयस म्हणजे अगेन म्हणटा तो. He's saying rejoice and again you rejoice. The person who was treated badly, he was in a prison or he has beaten. He was also put in a snakes, boiling oil, and he is a person saying he is in the jail and he is saying rejoice in the Lord. Again I say rejoice in the Lord. It's difficult to say him, but Paul, he was a Saul, but it turned, Paul. That he is saying us, rejoice, rejoice. We are rejoice. See, if I will take a picture and show you, anybody rejoicing? देव म्हणटा आमकां खुशाल जा. पावलू सांगता वयल्यान तो जेलीन तेका कितलो मारलेलो, तेका सगळ्यांक चड तेका पॉज्युकेशन चड मेळलेलें आसा, तेका त्रास चड जाल्या बायबलान. आमी आमकां पॉज्युकेशन म्हणूंकूच शकना, कित्याक आमकां तसलें कोणी पॉज्युकेशन करूंकूच ना तेजे असलें. पावलूक पळय पॉज्युकेशन केलां बेश्टे कारणांक लागून. बरें काम केल्लें तेणी, देवचार काडलेलो एका चेडवा वयलो, तेका जेलीन घातलो. तो जेलीन कितें केलें, रडलो तो. He was rejoicing and praising God. आमच्या सिच्युएशनाक तो तोच सांगता, तो जेलीन रावन प्रेजिंग करता, आमकांय तोच सांगता तुमच्या परिस्थितीन तुम्ही खुशाल जाय आनी देवाक आर्गां दियात. कसलेय परिस्थितीन न्हू. आता आमच्या जिवितान कसली परिस्थिती आसा, आसा या जातली आमी जॉयफूल संतोष बरी जातली. जायना पासून आमी देवान सांगला म्हणून ट्राय करपाक जाय आनी आमच्या जिवितान आमी पळयतली जे कितें आमच्या जिवितान इतली वर्सां जायनासलें तें आमच्या जिवितान घडोवन येयलें. कितें विचारूंक जाय कोणाक, समजोलें सारकें? समजला? Every situation joyful and rejoicing. This is nice to rejoice in night and day. Rejoice in the night and the song was there. ना ते दुसरे म्हणटा. सॉंग्स जाता ते संतोष बरी. आमी ते म्हणी न्हू, आमी म्हणटाली रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज, बट वी आर रिजॉयसिंग. What we saying we was doing? Rejoicing? Now rejoicing. When we was there, no, we used to go in a prayer set. We were saying, instead of saying, no meaning was there, but we were saying, we were not rejoicing. I was doing it, I was telling you. खुशाल राव कोंकानी, खुशाल रावा, सदांच खुशाल रावा. आमी म्हणटाली, सॉंग्स म्हणटाली, पूण खुशाल रावनासली. त्या प्रेयरेक येवन तर कितें वजें घेवन येयला आनी ते सॉंग्स म्हणटा जाल्यार परत थंयच वयताली. तुमी करताली तशी?
सो आम्ही आता उभी राहूया. कितें आसा प्रश्न बीन कोणा? एनी आन्सर? एनी क्वेश्चन? Want to know anything more? Any question you have? Okay, you understand. कोणाक हांगा दूख आसा? Anybody has a pain in body? कुडीन दूख आसा? कोणाक कुडीन दूख आसा? दुखता? आं? Falls and shoulder. Okay, come. Close your eyes and see the Jesus on the cross. Just make a picture. तुझो खंयचो शोल्डर दुखता? लेफ्ट. पयतेनी सारको लाकडाचो कुरीस घेवन तो चलता. इतलो जोड कुरीस तुज्या त्या लेफ्ट हाचेर घेवन बसला आनी ते दुखीन तुज्या ह्याच वेळार तुज्या भुजाची दूख जेजूचे कुडीन वयता आनी जेजू येद्या वक्तार आपणाचे भूज तुका सारके ब्रँड न्यू सारके कांयच डॅमेज सांगनासले सारके परफेक्ट सारके बरे आसलेले भूज तुका येद्या वक्तार रिप्लेस जाता. Thank you, Jesus. By your wounds, I am completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, I am completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, I am completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, I am completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, I am completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, I am completely healed. Thank you, Jesus. By your wounds, I am completely healed. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Check call. Still there? Pain is there? Pain. Wait for no. Hat wait for no. Pain is there? Fact sang. Pain is there? Reduce chala no pain. Kami jang na? Doshi zaha. म्हणजे पेन तुझे रिड्यूस झाल्या कमी झाल्या. Okay. Thank you, Jesus. I command this pain out in the name of Jesus. I as a talk to the mountain, I talk to the pain. I say to this pain, come out and fall in the sea, never to come back again. As Jesus cursed the fig tree and fig tree died from the root, same way, Lord, I curse this pain in the name of Jesus, and I believe that as the fig tree died from the root, same way, Lord, the pain is died from the root right now in the name of Jesus, and the healing power is flowing in these shoulders. Life of Jesus is flowing in this shoulder. Life of Jesus is flowing in this shoulder. Life of Jesus is flowing in this body. 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 Life of Jesus is flowing. Thank you, Jesus. Complete healing, 100% healing in this shoulder. Thank you, Jesus. I pray this prayer in mighty name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Shikara bara 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 bara. Shikara da 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 pa 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 da 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 pa pa pa. Sakelu work. Pa 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 pa. Da 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 pa 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 pa. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Shikara bara 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 da da. Oh, shikara bara 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 da 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 pa 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 pa. Para da 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 pa 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 da 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 pa 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 pa. Pa 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 da 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 pa 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 pa. Pa 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 da 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 da. स्वर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता आयचे शिकवणे पासत तुका आर्गां दिता तुवें आमकां हें उतर सारकें सादें आनी सोंपें करून आमच्या त्या एग्जाम्पलांनी आनी आमच्याच गोवायकीनी तुवें आमकां हें केलेल्या पासत सोंपें करून दाखयल्या पासत आनी आमच्या जिवितान सदांच आमच्या जिवितान जेन्ना परिक्षा येता टायल्स एंड टेम्पटेशन तेन्ना येता तेन्ना आमी कशी रावूंक जाय संतोश बरी जावंक जाय कित्याक आमकां तूं प्रमोशन आनी कित्याक तुवें आमकां ऑलरेडी करून दवरला तेजेर आमी सोत मानून दुसऱ्या प्रमोशनाचेर आमकां वचपाक तेका लागून तूं आमकां म्हणटा संतोश बरी जाया तुवें आमकां एग्जाम्पलाय दिलाय कशें आमी संतोश बरी जावंक आनी आमी कशें आमच्या जिवितान मिलाग्री जाता त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता
तुज्या पवित्र आत्म्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्यानूच आमकां शिकयलां. आमचे उद्देशी हे आमकां कांयच करूंक जायना, पूण आमच्यान उलोवंक सुद्दां जायना, बायबलाचें अंडरस्टँडींग पासून जायना, पूण तुजो पवित्र आत्मो जेन्ना आमचेर येता तो आमकां शिकयता. जें आमकां कितें आमी शिकल्या तेजेरूच आमकां उडास करता. त्या वखदार तेणूच आमकां कितें शिकलां तेजेर आमकां उडास करून शिकयलेल्या पासून पवित्र आत्म्याक आमी आर्गां दिता, दिन वाचता. आनी तशेंच आमी आर्गां दिता. ब्रदर जॉन्सन तेज्या तोंडानसून जें उतर भायर सरलें त्या उतरा उद्देशी आमकां स्वतंत्र जाल्या. तशीच जेजू खातीर तो देवाचें उतर परगडटा. तेज्या वांगडा एनॉयटेड प्रिचर आसा, थंयसरूय जायत्यो मिलाग्री, सायन्स, वंडर आनी जायते देवाचें उतर आयकून जायतीं साल्वार जाल्या आनी स्वतंत्र जाल्या आनी तुज्या वावरान काम करता. तुज्या चर्चीन म्हणून वेता, थंय आपआपल्या गांवान वेता, ती आपल्या घरान, शेजाऱ्याक, चर्चीनी, आख्ख्या संवसाराक हेच तें उतर कितें शिकलां तेजे वचून ती आनीक आत्मे साल्वार करता. म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता. तशेंच आमचे गोंयान रिट्रीट आसा, चालू आसता. फाल्यां आमचो रिट्रीट आसतलो. त्या पासून तूं जायते एनॉयटेड भोवन पिक्चर तुवें वेचून काडलेल्या पासून जेजू आनी तांकां सारकें माखलेल्या पासून जेजू. आनी ती जेन्ना उलयता, आमी जेन्ना उलयता तेन्ना सायन्स एंड वंडर आनी जायते आत्मे साल्वार जाता. म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता. आनी जायते जो ट्रान्सपोर्ट आसा सगळो तुवें ब्लेस केलेल्या पासून आमच्यो बसी आमी दवरलेल्यो खाली येवच्यो ना, पूण बरोन येतल्यो जेजू आनी तुजें उतरूच आयकतली आनी तुज्या उतरान वचून ती आपल्या गांवान घरान सगळ्याक बरी विटनेस जातली. म्हणून जेजू तुका आमी आर्गां दिता. आर्गां दिता जेजू जी आमकां गोंयान घरां हॉलां दिलेलीं आसा तेंचे फॅमिली पासत, तेंच्या गोरजां पासत जेजू, तेंच्या भुरग्यां बाळाचेर सगळ्यांचेर तुजें भरपूर आशिर्वाद वतयलेल्या पासत जेजू तुका आमी आर्गां दिता. आनीकूय कोण दिवपाचे आहा तेंचेरूय जेजू तुका आर्गां दिता. जेजू ब्रदर जॉन्सन तेजी फॅमिली पासत ती देवाच्या उतरान बुटेड जालेली आसा आनी ती देवाच्या उतराचें काम करता. म्हणून जेजू परगडपाचें म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. आर्गां दिता जेजू सगळे आमचे टीम मेंबरां पासत जेजू खातीर नॉर्थ सावथ ईस्ट सगळ्या जेसेलमाचे टीम सगळ्यांचेर, तेंच्या घराब्याचेर, तेंच्या फॅमिलीचेर, तेंचे सगळ्यांचेर तुवें भरपूर आशिर्वाद दवरतलेल्या पासत. आनी जोन एकल्याक आमकां एक तुवें चाकराचें काळीज, मोगाचें काळीज दिलेल्या पासत म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. आर्गां दिता जेजू जे आमकां आदार येता जेसेलमाचे टिमीचेर, नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट सगळ्या संवसारांसून जो आदार येता तेंचे सगळ्या फॅमिलीचेर, तेंच्या भुरग्या भावाचेर, तेंच्या धंद्याचेर, कामा धंद्याचेर सगळो भरपूर तुवें आशिर्वाद वतयलेल्या पासत जेजू म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. तशेंच आमकां जेवणाक आदार येयलेल्या पासत, जेवण रांदलेल्या पासत, तेंचे हात आनी तांकां मल्टिप्लाय केलेल्या पासत, तेंच्या जिवितान वाड जालेल्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता. आनी हें जेवण तुवें बदल्लाय तुजें मांस आनी रगत म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता. दिन वाचता आनी हें मागणें आनी तशेंच आमी आर्गां दिता जेजू ह्या घराचे फॅमिली पासत जे घर तुज्या वावराक यूज करूंक दिलेल्या पासत, तेंच्याय भुरग्या भावाचेर, नातराचेर जो येयलेले आसा ते सगळे प्रोफेक्ट सगळ्याचेर तेंचो भरपूर आशिर्वाद तुवें देंवयलेल्या पासत म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. दिन वाचता आनी जी आमची भाव भयणां येयलेली आसा ती येयल्या तशी वयची ना, पूण ती भरपूर तुज्या देण्यांनी गिरेस्तकायेन बरोवन जें कितें मागूंक येयला तें भरपूर तांकां, कित्याक तूं एफिशियंट ट्री म्हणटाय तूं मागता तेज्या पेक्षा चड दिता, चड मल्टिप्लाय दिनारो देव आसा आनी तांकां ती भरपूर घेवन ती घरा वेता आनी दुसऱ्यांकूय वचोन आपल्या शेजाऱ्याक गांवान ती विटनेस जाता म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता. आनी जायतो लोक तुज्या राज्यान तुजे स्तुती करता म्हणून तुका आमी आर्गां आनी दिन वाचता. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमी सगळीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता. जेजू